गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते शारदे देवी बुद्धिदेही सरस्वती जिवाग्रे बसुनी माझ्या विद्यादान असे करी। लक्ष्मी सरस्वती शारदातू आदिशक्ती महेश्वरी कृपे तुझ्या सर्व होते सर्व सिद्धी सुरेश्वरी। श्री आर्यादुर्गा दामोदर देवीक नमन करता। बाब रजत अशोक हेगडे हाणी बरयल्या काळजातली कवना या कविता झेल्याच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आयज आमी हांगा सगळे जमल्यात। हांगा जमिले सगळे मानेस्त जाणेस्त लेखक कवी शिक्षक रवींद्र भवनाचे पदाधिकारी रजत बाबाली घरची ताजी सगळी सोयरी ताजो इश्ट परिवार फोटोग्राफर व्हिडिओग्राफर आणि रजताच्या मोगान आयिल्ले तुम्ही सगळे या सगळ्यांचे हांव विराज प्रभुदेसाय मना काळजांतल्यान स्वागत करता। सगळ्यांक नमस्कार उणउणीत येवकार। सगळ्या लागीं मागता भायर भरपूर पावस पडटा हांगा ताळ्यांचो पावस पडूं आणि रजता खातीर रजताचे अभिनंदन करपा खातीर सगळ्यांनी परत एकदां जोरदार ताळयो मारच्यो। तुमच्या सगळ्या खातीर हांव इतलेंच म्हणन उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन ऊपर वाला लंबी आयु मन की शांति और सुख समाधान दे आपको। इष्टानो, आयच्या या सुवाळ्याक आमकां मानेस्त म्हणून लाभल्यात अध्यक्ष भौमानाधिक माधवबाब बोरकार, मुखेल सोयरे प्रोफेसर डॉक्टर अजय पवार सर, मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी सर। ह्या वेळार हांव मागतां बाब रजत आणि संजना पब्लिकेशनचे बाब दिनेश मणेरकार हांचे कडेन तांणी मानेस्तांक मानान वेदेर हाडून बसोवचें। देव बरें करूं सगल्यांक। खरें म्हळ्यार एक म्हयन्या फाटीं जेन्ना रजतान म्हाका फोन केलो आनी रजत म्हणूपा लागलो विराज भाई आपल्या ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पणाचो सूत्रसंचालन तुवें करपाक जाय, तेन्ना म्हाका खरें म्हळ्यार उपाट खोस जाल्ली, कारण कॉन्फरन्स हॉलाक सूत्रसंचालन करप हें म्हजें स्वप्न आशिल्लें। पूण आज माचेर बशिल्ले सगळे दिग्गज आनी फुडें बशिल्ले तुमी सगळे मानेस्त पळयतकीर खरें म्हळ्यार म्हजे हात पांय मातशे थरथरिल्ल्या भशेन जावपाक लागलात। पयलें म्हाका दिशिल्लें एसीक लागून हात ओले जाला काय म्हूण, पूण आतां म्हाका समजलें की जशी श्री कृष्णान अर्जुनाची परिस्थिती केल्ली, कुरुक्षेत्रार हाडून अर्जुनाक सोडिलो आनी अर्जुनाक सगळे आपले पळयतकीर जसो अर्जुनाची परिस्थिती जाल्ली तशी म्हजी परिस्थिती जाला आज रजत। आनीक अशा वेळार फुडें वचपाक म्हाका मातसो थरथरिल्ल्या भशेन जावपाक लागला। ह्या वेळार आनी रिस्क घेनासतना सगळ्या मानेस्तांचें आपल्या गोड आनी मोवाळ उतरांनी स्वागत करपाक हांव मागतां दिनेश बाप मणेरकार हांचे कडेन। सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन माये मोगाचो येवकार। आज रजताचें पयलें पुस्तक लोकार्पण जाता। संजना पब्लिकेशन्साची आज मेरेनची वाटचाल जी आसा तातूंत सदांच एक हावेस आसतालो की तरणाट्याची पुस्तकां येवपा जाय। जे प्रस्थापीत आसात, जे जाणटेले आसात, तांची पुस्तकां येतात ते एक्सपिरियन्स्ड आसतात, तांच्या लेखन एक्सपिरियन्साक लागून तांचें लेखन सतत चालू आसता। पूण तरणाटे जर आमचे बरोवपाक फाटीं रावले जाल्यार कोंकणीची पालखी मुखार कोण व्हरतलो हो व्हडलो हुस्को म्हजे सारकेल्यांक आनी आमच्या म्हालगड्यांक सदांच जाता। रजतान हो हुस्को आज पयस केला। रजताचें आयचें पुस्तक कवितेचें हें
निखटी बेश्टी बरयल्ली अशी कविता न्ही. ताजे फाटल्यान साधना आसा, ताजे फाटल्यान अभ्यास आसा आनी माधव बाबा सारकेल्या ज्येश्ठ कवीचें मार्गदर्शन आसा. आज अध्यक्षपदार माधव बाब आमकां लाभल्यात. हांव सगळ्यांच्या वतीन तुमकां येवकार दितां. आयच्या सुवाळ्याक मानेस्त म्हणून, मुखेल सोयरे म्हणून आनीक एक कवी आनी ज्याच्या कवितेक आनी ज्याच्या लेखनाक एक विनोदाची झालर आसता तो बाब डॉक्टर राजय पवार आमकां हांगा मुखेल सोयरो म्हणून आज लाभला. तांचें हांव स्वागत करतां. तेच भशेन डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हेवूय एक खडेगाठ कवी आनी खडेगाठ गावपी, आपल्यो कविता गावन दाखोवपी आनीक बरें साहित्य कोंकणीच्या लोकांक किंवा कोंकणी सरस्वतीच्या दरबाराक आपलें बरें साहित्य पेश करपी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांकांय हांव हांगा येवकार दितां. आनी विराज बाबान तर ओदोळच्यान तुमच्या मुखार आपलें खडेगाठ सूत्र निवेदन तुमच्या मुखार दवरलां. तांकांय मन काळजा सावन येवकार. आज तुमी हांगा मोठे संख्येन हांगा उपस्थित आसात. बरें दिसलें पळोवन. रजताचें हें जरी पयलें पुस्तक आसलें तरी ताजें पयलें सपन बरें स्ट्रॉंग आसा आनी ह्या पयल्या बुन्यादीचेर ताजे साहित्याची बुन्याद, साहित्याची इमारत वाडत वचूं अशें हांव रजता कडेन मागन. आनी रजताक एक बरो गूण आसा, तो म्हळ्यार जें मेळटा आपल्याक, खंय खंय जें कितें शिकपाक मेळटा थंय थंय शिकपाची ताजी तयारी आसता. ताजे मदीं अहंकार ना, ताजे मदीं कसलेंच गर्व ना किंवा आपूण एक कोण व्हडलो मनीस किंवा वेगळो मनीस अशेंय ना. तो सदांच खालतेपणान प्रत्येका कडल्यान मार्गदर्शनाची दिक सोदता आनी ती आपणायता. बरे साहित्यिकाक हे गूण आसचे पडटात. देखून रजता कडल्यान म्हजी खूब अपेक्षा आसा. संजना पब्लिकेशन्स तुका जो मेरेन संजना पब्लिकेशन्स आसा तो मेरेन तुजी पुस्तकां छापपा खातीर आय विल बी ऑलवेज देर. पूण तुजें दर वर्साक निदान एक पुस्तक मेळावें तरी येवचें. कारण आमकां कोंकणीक तरणाट्याचें आतां साहित्य येवपाक जाय. आनीक एक म्हाका हांगा मुजरत सांगीन दिसता तें म्हळ्यार तागेले पेरंट्स दोगांय, आवय आनी बापूय. रजताचें जेन्ना पुस्तक तयार जातालें तेन्ना एक दीस आमी खंय तरी एका प्रोग्रामाक तागेल्या आवयची आनी म्हजी भेट जाली. आनीक म्हाका खबर नाशिल्लें ती ताजी आवय म्हणून. आनी तेन्ना तिणें म्हाका सांगलें रजताचें पुस्तक येता तें बरें जावपा जाय, ताका असो कशें मार्गदर्शन जाय, कितें जाय तें मातशें तूं पळय, मनार घे म्हणून मोठें सामकें पोटतिडकेन तेणें म्हाका सांगलें. आनी खूब बरें दिसलें. कारण भुरग्याक एक बरो साहित्यीक म्हणून घडोवपा फाटल्यान दोगांयचोय, अशोक बाबाचो आनी तिजोय बी खूब मोठो वांटो आसा. आनीक ह्या सगळ्या वातावरणांत आय एम कॉन्फिडंट मुखार आमकां कोंकणीक एक बरो साहित्यीक मेळटलो. रजताक परबीं दितां आनी परतून तुमकां सगळ्यांक मन काळजा सावन येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करून दिनेश बाब. म्हाका दिशिल्लें दिनेश बाब आनी थोडो वेळ घेतलो आनी तेदो वेळ बसून हांव सेटल जातलो, म्हजे हात पांय मातशे थंड जातले म्हूण. पूण दिनेश बाबान जाता तितले बेगीन आपणें सोंपयलें. दिनेश बाब म्हळ्यार एक मोवाळ आनी मोगाळ अशें व्यक्तिमत्व आनी निरंतर साहित्याची सेवा ते करत आसात. मागता सगळ्यां खातीर आमी खास करून दिनेश बाबा खातीर एक ताळयो मारपाकच जाय. हांगा बशिल्ले कडेन ल्हान आसतना पाठ केल्लो भगवद्गीतेंतलो तो श्लोक म्हाका याद जालो. श्री कृष्ण अर्जुनाक म्हणटा, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उद्दिष्ट कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हो श्लोक आयकतकीर जसो अर्जून तयार जाल्लो तसो म्हाका श्लोक याद जालो आनी म्हाका परतो मातसो कॉन्फिडन्स आयलो. पूण ह्या श्लोकाचो अर्थ हांव सांगपाच्या भानगडीक पडना, कारण हांव हांगा रजताच्या लोकार्पण सुवाळ्याचें सूत्रसंचालन करपाक आयलां.
आमी ही कार्यावळ आतां फुडें व्हरतात. उतरांनी मानेस्तांचें स्वागत जाल्लें आसा. खुबश्या कडेन उतरांनी स्वागत जातकीर आमी फुलांनी मानेस्तांचें स्वागत करतात. पूण म्हाका दिसता हांगा माचयेर बशिल्ले जे मानेस्त आसात ते फुलावरी कमी ना, कारण तांणी आपल्या कार्यान, आपल्या ध्येयान आपलो परमळ सगळ्या समाजान ऑलरेडी पावयलो आसा. तर रजत बाबाक दिसता की आमी हांचें फुलांनी न्ही तर आमी हांचें फळांनी स्वागत करपाक जाय. 7 रंगांचो सिवर करपी आनी सरभोंवतणचो वाठार आपल्या सुवासान परमळीत करपी तीं फुलां सुप्रसिद्ध कवयित्री शांताताई शेळके म्हणटा, रंग रंगुल्या सान सानुल्या गवत फुला रे गवत फुला, असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे सांग लळा. आनी आमकां सगल्यांक आमच्या घरचीं जीं ल्हान भुरगीं आसात तीं फुलावरी फळावरी सदांच तांचो लोळो आमकां लायतात. तर रजत बाबाक दिसता ह्या वेळार सगळ्या मानस्ताचें स्वागत करतना आपल्या घरांतलीं जीं माणकुलीं भुरगीं आसात तांकां ह्या माचयेर आपोवचें. हांव मागतां माणकुल्या भुरग्यांचें हांव नांवां घेतलों. तांणी फुडें येवन आमच्या मानेस्ताचें फळांची परडी दिवन स्वागत करचें. सगळ्यांत पयलीं बाय ईशा शिरवयकर हांचे कडेन मागतां. तांणी आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस माधव बाब बोरकार हांचें फळांची परडी दिवन स्वागत करचें. बाय ईशा शिरवयकर. देव बरें करूं बाय ईशा. दुसऱ्या सुवातेर हांव मागतां शौर्य कंटक हाजे कडेन. तांणी आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार हांकां फळांची परडी भेटोवची. तिसऱ्या सुवातेर हांव मागतां श्रीश पाणंदीकार हाजे कडेन. तांणी आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांकां फळांची परडी भेटोवची. चवथ्या सुवातेर हांव मागतां बाब चिराग सरदेसाय हाजे कडेन. तांणी आयच्या सुवाळ्याचे प्रकाशक भोवमानादीक दिनेश बाब मणेरकर हांकां फळांची परडी भेटोवची. देव बरें करूं चिराग बाब. चवथ्या सुवातेर हांव मागतां आयच्या सुवाळ्याचे सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन कवी लेखक बाब रजत बाब हेगडे हांकां परडी भेटोवपाक शर्वी शिरवयकार. सगळ्यां लागीं मागतां ताळ्यांच्या कडकडाटान बाय शेरवीचें आमी हांगा स्वागत करपाक जाय. ह्या सुवाळ्याचें सगळ्यांच्याक माणकुलें अपुरबायेचें भुरगें बाय शेरवी. श्रीकृष्णान भगवद्गीतेक म्हणिल्लें कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फळेषु कदाचन. कर्म करत रावात, फळाची अपेक्षा दवरनाकात. सूत्रसंचालक खंयच्याय कार्यावळीक आपल्या सूत्रसंचालनाचें कार्य करत रावतात. खूब कडेन फळां सोड फुलां सुद्दां मेळनात. पूण हांगा लिस्टार पळय जाल्यार रजत बाबान म्हजें नांव घाल्लें आसा. रजत बाब चडांत चड देव बरें करूं. हांव मागतां ह्या वेळार बाब शौर्य कंटक हाजे कडेन तांणी फुडें येवन आयच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक विराज प्रभुदेसाय हाका फळांची परडी भेटोवची. सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांक देव बरें करूं आनी रजत बाबाक तर चडांत चड देव बरें करूं. इश्टानो, ह्या कार्यावळीच्या फुडें आमी आतां वतात. आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमकां मानाचे सोयरे म्हणून मेळ्ळ्यात डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी सर. देळे काणकोणच्या श्री ज्ञान प्रबोधिनी मंडळाच्या श्री मल्लिकार्जुन कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स आनी सायन्सचे ते प्राध्यापक. कोंकणी विभागाचे ते मुखेली. जे मिशन तेंच तांचें प्रोफेशन. एक 8 तासांचें व्यक्तिमत्व. नाट्य, संगीत, गायन, वक्तृत्व, सूत्रसंचालक, कलाकार, कवी, गीतकार, एकांकिकाकार, इन शॉर्ट जन्मजात कलाकार. मागतां डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी सर हांचे कडेन तांणी बाब रजताच्या काळजांतलीं कवनां ह्या पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. मिर्ग सुरू जाला. भायर
पावसाचें वातावरण आसा. पयलो पावस, पयले वयले वावझडी आनी रजताचें पयले वयलें काळजांतलें कवन. ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्याक ह्या व्यासपीठाचेर हाजीर आशिल्ले भोवमानादीक आदरणीय माधव बोरकर सर, म्हजे इश्ट प्रोफेसर डॉक्टर राजे पवार, संजना पब्लिकेशनचे मानादीक दिनेश, सूत्रसंचालक विराज आणि रजत, आणि मुखार बशिल्ल्या मदीं सगळ्यांचे वडील प्रतिनिधी उदय बाबांक एक नमस्कार करता. तुमकां सगळ्यांक पावलो अशें हांव मानतां. काळजांतलीं कवनां संजना पब्लिकेशन उजवाडायल्लें हें रजतालें पयलें पुस्तक. पयलो वयलो चवर, अप्रूप, अपुर्बाय आनी लक्तूबाई आसूं येता. पुस्तक सगळ्यांचे भेटे घेतलेंच, पूण विठूच्या नभाचा करू नये साचा, विठू ज्याचा त्याचा त्याने घ्यावा अशे पद्दतीन हें पुस्तक आस्वादना खातीर आपआपले परीन प्रत्येक जाण आस्वादन घेतले, वाचतले. आमी आमचे परीन ताजो आस्वाद घेवया. मालगडे कवी माधव बाबांची प्रस्तावना ह्या पुस्तकाक लाभल्या. रायनर मारिया रिल्के ह्या संवसारीक नामना जोडिल्ल्या जर्मन कवीन म्हटलां, आय कांट गिव यू एनी एडवायस बट दीस टू गो इन टू युवर सेल्फ and see how deep the place in from which your life flows. ही म्हजी उतरां न्ही, माधव बाबान प्रस्तावनेन बरयल्या. अशे तरेच्या विधानांचो संदर्भ घेवन माधव बाबान मार्गदर्शन आनी नकसूत विवेचन ह्या पुस्तकाचेर केलांच. ती प्रस्तावनाच काळजांतली कवनां बरे तरेन आमचे मुखार उक्ती करता. कॉलेज जिणींत कविता येवन आफुट्टा आनी मागीर तरणाटो स्वताक त्या सर्जनशील सुपान स्वताकूच आसुडटा. त्या आसूडसाणेन पोल पोकें आसा तें हुबता आनी उरता तें मागीर परत काळजान शिजूंक लागता, परत तें पानार येता. अशा तरेच्या प्रक्रियेंतल्यान आमी बरेचशे जाण गेले आसतले. रजतूय ताका आडवद ना. म्हणून तें म्हणटा आपल्या प्रस्तावनेंत, ही काव्य देवता चौगुले महाविद्यालयात शिकता आसतना लाभली अशें धरलें तर काव्य रचनेचो काळ हो 2016 ते 2024 असो मानचो पडटलो. तरणेपणाक नवें भान येवपाचो हो काळ. काव्य रचनेक उमाळो येवचो आदी धरून उपरांत जे अणभवले, काळजाक स्पर्श करून गेले, दुखले, पचले, संस्काराचे चाळणीन चाळ्ळें, ते काळजान शिजलें, ताचोच पयलो पसो काळजांतली कवनां ह्या पुस्तक रुपान रजतान आमचे मुखार हाडला. रजतान मनोगतान मनोहर बाबाच्या कवितेचो उल्लेख केला. कविता म्हणल्यार काळजांतल्या गर्भकुडींतली देवता काळीज दिल्यार पावता, ही मार्गदर्शक उतरां आमी वाचत घडल्या. ही मनोहरराय सरदेसाय हांच्या काव्यासाचो संदर्भ घेवन रजतान आपल्या मनोगताचो विस्तार केला. हो संग्रह, ह्या संग्रहान स्वता रजत म्हणटा. कविता मनांतली भावना, उमाळे अणभव उतरांचे स्वाधीन करता आनी उतरां गुंततात कांय वळी जे उपरांत कवितेंत रूप घेता. रजतान आपली पद्दतींतली ही कवितेची अशी प्रकृती सांगल्या. कविते कडेन पळोवपाची नदर कवी जितलो काव्य रियाज करता, काव्य साधना करता, तितली तशी ती सकस जाता. कविते कडेन पळोवपाची नदर रजतानूय आतांच पावली मारपाक सुरवात केल्या आनी ते पद्दतींतली ताजी ही पयली वयली कवितेची प्रकृती सांगपी उतरां. ह्या काव्य प्रकारांत, ह्या काव्य प्रकारांनी हे प्रक्रिया हांचेर आपलें भाश्य करपी ह्या संग्रहान पुराय 52 कवनां आसा. तीच काळजांतली कवनां. संग्रहांत हांव, म्हाका, तूं, तुमी ह्या निर्देशक तशें सर्वनामक पुत्रांचो वापर रजतान बरेचशे कडेन केल्लो आसा. बरेचशे कवितांनी तूं, हांव, आमकां, म्हाका दिसता.
आनी मागीर त्यो कविता आमी जेन्ना चाळून पळयतात तेन्ना त्यो व्यक्तिनिश्ठ पावंड्या वयल्यान समाजनिश्ठ पावंड्याचेर कशे पावतात हाजो एक दिसतावो आमकां घडपाक लागता. दुसऱ्यांक पत्रां खूब बरयलीं पूण म्हाका पत्र एकूय बरोवंक ना. दिसलें आतां म्हज्या मनाक म्हजेच कडेन हांव कित्याक उलोवंक ना. हें पयलें कवन. मागीर एक दीस सुचलें म्हाका हांव काळोख कित्याक जाता काय. एक दीस सुचलें म्हाका हो काळोख कित्याक जाता काय. तेन्ना दिसलें म्हाका ह्या उजवाडाचो थोडो उजवाड हांवें भरणेन भरून दवरचो आनी काळोख जाता तेन्ना वापरचो. हांवें तशें केलें. भरणी उक्ती करून पळयली तर त्या उजवाडांतूय म्हाका खंय तरी काळोखूच दिश्टी पडलो. टिंब टिंब टिंब. ह्या टिंब टिंबक सुद्दां म्हत्व आसा. आतां आनी एक कविता आमकां ह्या सर्वनामाक निर्देश करपी. सैमाचेर आघात करून आत्मघात करून मुखार सरूंक सरिल्ल्या मनीसपणांक नाती गोती तुटिल्ल्यांक विसरत चल्ल्यांचो पंचनामो करत आनी आमकां सावचीत करतना कवी म्हणटा मनशा मदल्या मनीसपणाक जाण उरली ना. एकमेकाक आदार आनी एकवट उरलो ना. वचत ते पयसो आनी जिणेंत वाडला ताण. इश्टानो खरेंच लागलें आमकां गिराण. सैमाची जतनाय घेवंक आमी विसरतात. तळयो झरे सोबाय आमची दर्यावेळो मिरास आमची थंय लेगीत राखली ना नितळसाण. इश्टानो खरेंच लागला आमकां गिराण. आतां वैयक्तीक अनुभव आनी वैयक्तीक अनुभवूय समाज निश्टे कडेन हाडून सोडपाचो तांचो प्रयत्न. तुजे हे काळखे कुडींत तुवें आनिकूय काळोख केला. मुखाट्यांनी लक्ष दिवन पळय तुवें तुजे कुडीचें दार बंद केला. अशे तरेच्यो कविता केन्ना स्वताच्याच मना कडेन संवाद करता. स्वताच्याच मना कडेन उलयता. केन्ना केन्ना कल्पीत व्यक्ती कडेन संवाद करता. तेन्ना तो स्वांत अनुभव कोणायकूय लागू शकता. अशे तरेन तो पातळूंक लागता. ही रजताली एक खासियत ह्या शैलींत दिसता. सैमीक आनी जें बरें आसा ताचो विबाड करून आमी मुखार सरतात हें समकालीन स्थितीचो हुस्को कवीक आसाच. पूण मनशा मदलें मनीसपण काबार जाता हाजोय बी हुस्को आसा. मनशा मदलें आपलेंपण काबार जाता हाजी चिंता आसा. हे खातीरूच ते जागृत आसात. जल्माक येतकच बर्थडे सर्टिफिकेट, जीव सोडटकच डॅथ सर्टिफिकेट आनी शिक्षण दाखोवंक एज्युकेशन सर्टिफिकेट आनी मनीसपणाची सर्टिफिकेट खंय मेळपाची काय हो प्रश्न आसा. मनशाक सांगून सांगून आतां तो लेगीत थकलो. मनशाक आतां पडला कोण परको कोण आपलो, कोण परको कोण आपलो. बदलत्या काळा प्रमाण मनीस खूब बदलत चल्ला. हे नव्या प्रतिकांच्या आदारान सुचकतेन कवी मांडटा आनी सामाजीक स्पंदनां व्यक्त करता. पाटी काडी विसरून टॅब मोबायल हातान घेवन तुज्या मेंदवाचो आकार आयज खूब वाडला गा. आयज तूं खूब पयस पावला. स्थित्यंतरांची पुराय जाणीव दीत सैमीक रास जाता ताची जाणीव दीत रजत उलयता. कवी बरेचशे कडेन तत्वगिन्यान आनी विचार दिवपी पावंड्यारूय पावता. शणै गोंयबाबाची याद जाता हांगा. शणै गोंयबाबान वेद उपनिशदांतल्या मुद्द्यांचेर विचारांचेर आमकां काणयो सांगल्यो आनी त्यो सांगतना ताणें म्हटलें जर आपूण सुके फोव दिले जाल्यार तुमची ती दाडमणां वळटली. म्हणून आपूण कातली आनी फोवान कालोवन त्यो काणयो तुमकां दिता. आनी आमकां त्यो भोव रुचीक लागल्यो. आमी वाडले घडले त्या संस्कारान. हांव म्हणना तितल्या पावंड्यार रजत पावला म्हणून, पूण त्या गजालींक स्पर्श करपाचो प्रयत्न तोखणायेचो आसा तो ह्या संग्रहान दिसता. नशीब, प्रश्न, हाताच 5 बोटां, आयुश्य, फाल्यांचे फाल्यां पळोवया, जोर रडटा पेजेक अशा कवितांनी वेद उपनिशदाच्या जाग्यार लोकवेव्हारांतले आनी लोकमुशींतल्यान घडिल्ल्यो म्हणी, अपारी, जिवेर घोळपी कांय वाक्यां, लोकांच्या सामान्य जनतेन कायम उरिल्लीं वाक्यां हांचो वापर रजतान आपले कवितेन नकसूत रितीन हाडला. आनी ताका लागून कवितेक एक वेगळेपण हाडपाचो तांचो प्रयत्न दोळ्यांक दिसला. जे सगळेच करता तें तूं कित्याक करता? कोण करना तें करपाक तूं कित्याक फाटीं सरता?
प्रश्नार्थक आसा, कविता अर्दकुट्टी आसा, तुमी वाचची, तुमकां रूच येवची म्हणून अर्दी सांगता. कालच्यो गजाली आयजूच चिंतून आयचे खीण कित्याक वगडावया. आयचे खीण आयजूच जागोवया, फाल्यांचे फाल्यां पळोवया. तिसरी कवी. नशिबाक दोश दीत जीण सारची नासता, जल्म एकदांच मेळटा ताचें सार्थक करचें आसता. जावन जिणेचो शिल्पकार स्वताचें नशीब स्वताच बरोवचें आसता. सूख म्हळ्यार आस, खोशयेची भास. दूख म्हटल्यार निराशेची पसवण, जिविताची एक शिकवण. कांय ताज्यो कविता ह्यो म्हणी ओपारी जावन परत लिखतल्यो गाय समाजान अशे तरेचो भास जाता. लांब स्वरुपाच्यो कविता तशी ल्हान ल्हान कवनां मिश्कील स्वरुपान मांडपाची तांची घटी आकर्शण दिता. काळखांत वाट सोदूंक फस्काची काडी पेटयली. काळखांत वाट सोदूंक फस्काची काडी पेटयली. काडयेन वाट दाखोवन म्हजी बोटां जळयली. कांय लोकांगेर पुरुमेत ना, पूण खावपी आसात. कांय लोकांगेर पुरुमेत आसा, पूण खावपी नात. हातूंत कांय जाण दादोशी, कांय जाण उपाशी. ही मिश्कील घटी ताज्या लेखनांतलें खाशेलपण. आयच्या ह्या फूल जगांत, फूल कंप्लीट, आयच्या ह्या फूल जगांत सगळें शॉर्टकट. हांगा वयले कपडे शॉर्ट, खाणा जेवणा शॉर्ट, मोग शॉर्ट, माया शॉर्ट, भास शॉर्ट, एकमेकाक मेळप शॉर्ट, विचार शॉर्ट, मनशाचें जगपूय शॉर्ट. जिबेक बिर्याणी जाय, पोटाक शीत कडी जाय, रुचीक जाय बटर चिकन, भुकेक जाय घरगुती शागोती. रूच आनी भुकेक काडुया कडेक, जोर रडटा पेजेक. अल्पाक्षरी पूण प्रभावी कवना ह्या संग्रहाचें खाशेलपण आसा. पयलो संग्रह हातांत दितना कवी कांय कवितांतल्यान आपलीच कात सोडटा आनी दुसऱ्या संग्रहाची रुजवात आमकां दिवंक लागता. दुसऱ्या संग्रहाची रुजवात आमकां दिवंक लागता. ताचे पयलीं सुखी संवसाराचे वाटेर पडली दुख्खाची बडी, निराशेच्या ह्या भारान मारली सासणाची उडी. अशे तरेच्यो 3 कविता हांवें घेतल्या, कारण कवितेक दृश्य रूप दिवपाचे यत्न हे कवितेन संग्रहान जाल्लो आसा. कविता वाचता आसतना ती मनाक भावताच, बुद्धीक आव्हान करताच, पूण सौंदर्यशील नदरेंतल्यान तेन्ना आमी पळयता तेन्ना कवितेची मांडावळ सुद्दां आमकां सायकोलॉजिकली मोटिवेट करता त्या कवितेच्या आशया कडेन वचपाक. अशे तरेचो प्रयत्न हे कवितेन शब्दांच्या मांडावळींतल्यान केल्लो आसा. अश्यो 3 कविता म्हाका जाणवल्यो. कवितेक दृश्य रूप दिवपाचो यत्न ह्या संग्रहांत आसा. आयज तूं खूब पयस पावला हें उतर आसा, वाक्य आसा. कवीन कितें केलां? आयज तूं खूब प टिंब 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 टिंब, य टिंब टिंब टिंब, स टिंब टिंब टिंब. दिसतलें अशें कित्याक केलां काय म्हणून. महाराष्ट्रांतल्या मराठी हिंदी कवितांनी हो प्रयोग पयलीं खूब आयला. आमचे कडेन तो आयला ना अशें न्ही. माधव बाबाच्या पुस्तक कवितांनी आयला, रमेश वेळुस्कराच्या कवितांनी आयला, राजय पवाराच्या कवितांनी आयला, काशिनाथ शांबा लोलयेकार हांच्या कवितांनी आयला. आमचे कडेन तो प्रयोग आयला, पूण तो योग्य जाग्यार येवपाक जाय तसो आयला. जसो प्रयोग करूंक मेळटा म्हणून वचत ते खातर करूंक ना. हें ताजें संयमाचें रूप ह्या संग्रहांत दिसता. आतां सैमाचो रंग, नवो रंग कवितेंतूय दोंगर लेगीत आतां भाव खावपाक लागल्यात, तोंडां फुगोवन आतां कोसळूंक लागल्यात. आतां ही कविता आसा पळयात. सैमाचो नवो रंग कवितेंतूय दोंगर लेगीत आतां भाव खावंक लागल्यात, तोंडां फुगोवन आतां क टिंब टिंब, स टिंब टिंब, ळ टिंब. म्हणजे कोसळपाचो जो फील आसा, दोंगर पाळसणां कोसळपाचो तो फील हाडपाचो प्रयत्न दृश्य परिणामाच्या नदरेन ताणें केल्लो आसा. पालसण कोसळची, सैमाचे सोबीतकायेची घसरण जावची ह्या प्रभावाचे कवितेन उतरांची मांडावळ आनी दृश्य रूप थीर आसात. हो एक प्रयोग आमच्या बाकीच्या कवींच्या कवितांनी अजुनूय आयिल्लो आसा. तूं अनवळखी आशिल्लो जाल्यार बरें जावपाचें, कारण तुजी पर्वा घडये म्हाकाय जावची नासली. ही कविता तुमी मुजरत वाचची, कारण पूर्ण संग्रह वाचता आसतना कांय देखी रजताच्यो आमकां मेळटा. तेन्ना त्या देखींनी पयलो वयलो कवी कविता बरयता ताची जाणीव जाताच जाता.
पूण कांय कविता घेवन मुखार येता येता कविता स्वताची कात सोडून उलोवंक लागता आनी सांगलां तशें नव्या संग्रहाची रुजवात आमकां दिवंक लागता. एक दीस सोलपाक बसलो हांव जिविताचो एक कांदो. चिंतून ह्या कांद्यान खंय तरी असो कांदो मेळटलो जो म्हज्या जिवितान वेगळो सुवाद हाडटलो. हांव कांदो सोलत गेलो, पाकळ्यो ताच्यो काडत गेलो. ही कविता मुजरत्वाची, कारण कांद्याचो सुवाद ह्या कवितेक ताणें नांव दिल्लो आसा आनी कांद्याची सुवाद ह्या नांवांतल्यान तो आशया कडेन हाडपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा आनी सहज रुपान ही कविता प्रगट जाल्या. कवी माधव बाबान सुद्दां ह्या प्रस्तावनेंत ताचो खास उल्लेख केल्लो आसा वेगळे तरेन. म्हज्या कोसळिल्ल्या घरा तुजे कडेन हांव उलोवपाक आयलां. म्हज्या नव्या घराच्या घर प्रवेशाक आमंत्रण दिवंक आयलां. नवे पिळगेचो कवी आपल्या पोरण्या घराक मेळपाक गेला आनी सांगता आपूण नव्या घराचें आमंत्रण तुका दिवपाक आयला. सांगता म्हज्या घराक आतां मोडिल्ले वाशे ना, कोसळिल्ल्यो पणटी ना, म्हज्या घराक स्लॅब आसा. 2 जनरेशनांतले संवेदन हांगा घराच्या रुपान एक उलयता आनी त्या घरांतलो एक प्रतिनिधी नव्या कवितेच्या रुपान उलयता. ह्या एका कवितेंतल्यानूच न्हय, जर रजतान आपल्या कवितेच्या मांडावळींत एक संकल्पना हाडपाचो प्रयत्न केला, वेगवेगळ्या संकल्पनेंतल्यान आपली स्पंदना उक्ती करपाचो प्रयत्न केला, तातूंतली ही एक कविता म्हाका जाणवली. अशे तरेन रजताच्यो सगळ्योच कविता वाच्च्यो. ताणें म्हटलां म्हजे कवितेचे डायरीन आसात असंख्य कविता वेगवेगळ्या आशय विशयाच्यो, कांय जाल्यात पूर्ण जाल्यार कांय अर्द्यो अर्दकुट्यो. त्यो पुराय करत ह्या सृजन उत्सवान रजत आमकां आपले बरोबर आनंद आस्वाद दितलो हातूंत दुबाव ना. मनोगतान तांणी म्हळां तशें महाविद्यालयीन साहित्यीक वातावरणान सृजन महोत्सवांनी प्रेरणा आपल्याक मेळ्ळी, आपल्यातलो कवी घडलो. त्या काळजांतलीं कवनां पुस्तकाक कारण थारल्यांत. पयल्या पावसाची झड झडल्या. प्रेरणा उर्बेचें वातावरण आमी तयार करुया. रजताक खूब खूब परबी भेटोवया. रजत आनिकूय खूब पुस्तकां वाचतलो आनी बरी कविता दितलो अशी आस्त बाळगुया. रजताला मुखावयल्या कवितांचो पावस मांडला. विस्वासाचे थेंबे म्हज्याय काळजांत थेंबेतात. हांव मागतां तशे थेंबे तुमच्याय काळजांत थेंबेवचे आनी सगळें रजता विशींचें प्रेम वलसाणेन भरचें. रजत तुका परत एकदां परबी. सगळ्यांक नमस्कार. हांव थांबतां. देव बरें करूं. डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी सर. सरांच्या नांवांतच पूर्णानंद आसा. सर जेन्ना उलयतात तेन्ना दर एकाक पूर्णानंद दिल्ले बगर रावसनात. पयरूच सरांनी आपल्या जिणेची आनी एक बर्थडे सेलिब्रेट केलो. हांव मागतां ह्या खिणाक आमी सगळ्यांनी ताळयो मारून सराक ताजे खातीर परबे दिवपाक जाय. आनी ह्या वेळार हांव देवा कडेन मागतां जिणेच्या दर एका मणार देवानय तांकां पूर्णानंद दिवचो. देव बरें करूं सर. रजत बाबान भुरगें जन्माक घाल्लें आसा आनी त्या भुरग्याचें इतलें सोबीत वर्णन जाल्लें आसा की आतां आमकां सगल्यांक उमळशीक लागला तें भुरगें कशें आसतलें पळोवपाची. हांव जाणां तुमी सगळे हांगा रजत बाबाच्या त्या भुरग्याक याची देही याची डोळा पळोवपाक ज्या खिणाची आतुरतेन वाट पळयतात तो खीण आतां हांगा लागीं पावला. आनी तो खीण म्हळ्यार रजत बाबाच्या पयल्या वयल्या कवित्या झेल्याचें लोकार्पण. हांव मागतां परत एकदां आमी सगळ्यांनी रजता खातीर जोरदार ताळयो मारया. ह्या खिणाक हांगा हजर आसात रजत बाबाची आई आनी बाप. रजत तांकां मोगान मा आनी पप्पा म्हणटा. हांव मागतां तांणी हांगा माचयेर येवचें. आमचो मोगाळ मोवाळ अपुर्बायेचो राजबिंडे व्यक्तिमत्व आशिल्लो आनी कोणेंय ताच्या मोगांत पडचो असो रजत बाब. आनी रजत बाबान आपले काळजांतले उमाळे काळजांतली कवनां ह्या कविता संग्रहान बरयल्ले आसात. आमी आतां रजत बाबान बरयल्ल्या काळजांतली कवनां ह्या कविता संग्रहाचें लोकार्पण करतात.
सगळ्या मानेस्ता लागीं मागता तांणी ह्या रजत बाबान बरयल्ल्या काळजांतली कवनां ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. सगळ्या लागीं मागता टाळ्यांच्या कडकडाटान काळजांतली कवनां ह्या पुस्तकाक आमी उर्बे भरीत येवकार दिवया. सगळ्या मानेस्तांक चडान चड देव बरें करूं. रजत बाबाक तुमच्या सगळ्याच्या वतीन हांव मना काळजांतल्यान परबी दितां आनी देवा कडेन प्रार्थना करतां. रजत बाबाचो हो पयलोच प्रयोग आसा. फुडाराक रजत बाबाची आनी कितलींशींच कवनां आमकां वाचपाक मेळूं, आयकुपाक मेळूं. ज्या ज्या मानेस्तांनी हें काळजांतलीं कवनां बरोवपाक आनी आयज ताज्या हांगा प्रकाशन करपाक रजत बाबाक हातभार लायलो. रजत बाब तांचे उपकार आटोवपाक सोदता. उतरांनी न्ही तर तांकां पुस्तकाची एक एक प्रत भेट दिवन. ह्या वेळार ज्या ज्या मानेस्तांची हांव हांगा नांवां घेतलो तांणी कृपा करून वेदेर येवन पुस्तकाची प्रत मानान स्विकारची अशें हांव तांचे कडेन विनवणी करतां. सगळ्यांत पयलीं रजत बाबाक याद जाता नारायण बाब मावजो हांची. नारायण बाब मावजो एक ज्येश्ठ कोंकणीचे कार्यकर्ते जाणी ल्हान व्हड सगळ्यांक सदांच प्रोत्साहन दिलें आनी ताणें विंगड विंगड लोकांक खूब उर्बा दिली आनी वयर येवपाक मदत केली. तातूंतलो एक आशिल्लो आमचो रजत बाब. ह्या वेळार तांचे सुपुत्र हिरेश बाब हांगा हजर आसात. हांव तांकां मागतां तांणी माचयेर येवन अधिकारान ही प्रत स्विकारची. हिरेश बाब. ह्या वेळार हांव मागतां आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष माधव बाब बोरकार हांचे कडेन तांणी हिरेश बाबाक पुस्तकाची प्रत दिवची. दुसऱ्या सुवातेर रजत बाबाचेर कवितेचें बी रोवपाक मदत करपी ताजे शिक्षक ह्या वेळार हजर आसा जाल्यार डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार सर. कांय कारणाक लागून सर हांगा पावले ना. आमी तांची प्रत तांच्या घरा पावोवपाची वेवस्था करतले. तिसऱ्या सुवातेर आमी सगळ्यांनी पळयलां ह्या पुस्तकाचें मुखचित्र इतलें सुंदर जाल्लें आसा. तें चित्र काडपी बाब कलानंद कामत बांबोळकर हांगा हजर आसल्यार तांणी फुडें येवचें. हांव मागतां परत एकदां माधव बाबा कडेन तांणी तांकां पुस्तकाची प्रत भेटोवची. सगळ्यां लागीं मागतां बाब कलानंदा खातीर टाळ्यांचो कडकडाट जावपाक जाय. ताणें एक वेगळेच आपल्या आर्टिस्टीक नजरेंतल्यान सुंदर अशें मुखचित्र ह्या काव्य संग्रहाक दिल्लें आसा. अक्षर जुळोवणी करपी रिया ग्राफिक्साचे ऋषिकेश आठवले बाब हांगा आसा जाल्यार तांणी कृपा करून माचयेर येवन आपल्या पुस्तकाची प्रत स्विकारची. बाब ऋषिकेश आठवले. छापणावळ करपी बाब रामा हरमळकर जर हांगा आसत तांणी कृपा करून माचयेर येवन आपली प्रत स्विकारची. बाब रामा हरमळकर तांची प्रत आमी तांच्या घरा पावयतले. ह्या पुस्तकाची प्रुफा तपासणी करपी काम बाब अतुल पंडीत हांणी केल्लें आसा. हांव मागतां तांचे कडेन तांणी माचयेर येवन आपली प्रत स्विकारची. ताज्या नंतर आमच्या मदीं आसात सौ मायाताई खरंगटे. जाणी हें पुस्तक हें कवितेचें पुस्तक पुराय वाचून ताजी प्रतिक्रिया ह्या कवितेन दिल्ली आसा. सगळ्या लागीं मागतां मायाताई खातीर जोरदार टाळयो जावपाक जाय. तांणी फुडें येवन आपली प्रत परत एकदां माधव बाबाच्या हातांतल्यान स्विकारची. देव बरें करूं मायाताई. परत एकदां ह्या पुस्तकाचेर आनी एक प्रतिक्रिया दिवपी हायस्कुलाक आसतना साकून रजताचेर भाशेचें हिंदी भाशेचें स्पेशली ज्ञान ताज्या मदीं रुजोवपी सौ स्वरुपाताई कुंदे हांचे कडेन मागतां तांणी फुडें येवन आपल्या पुस्तकाची प्रत स्विकारची. सगळ्या लागीं मागतां आमी जोरदार टाळ्यांनी तांचें हांगा स्वागत करया.
देव बरें करूं स्वरुपाताई, तुमकांय देव बरें करूं माधव बाब. फुडल्या सुवातेर हांव मागतां आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे राजय पवार सर हांचे कडेन तांणी फुडल्या मानेस्तांक परत भेटोवची. रजत बाबाच्या घरचे आनी रजत बाबाक पावला कणकणी प्रोत्साहन दिवपी बाब कपिल सरदेसाय हांगासर जाल्यार तांणी फुडें येवन कवितेची प्रत स्विकारची. बाब कपिल सरदेसाय एक बऱ्यापैकी कविता बरोवपी आनी तशेंच ते एक शिक्षण तज्ञ आसात. देव बरें करूं कपिल बाब. फुडल्या सुवातेर रवींद्र भवनाचे हांगा चेअरमॅन ना जाल्यार वायस चेअरमॅन हांगा उपस्थित ना, तरी कोणी समज हांगा आसा रवींद्र भवनाचे जाल्यार ताणें प्रातिनिधीक स्वरुपान फुडें येवन आपली प्रत घेवची अशें आमी तांचे कडेन नमळायेन मागतात. तांची प्रत आमी तांचे कडेन पावयतले. फुडल्या सुवातेर आमच्या मदीं आसात आमचे फोटोग्राफर जे खंयच्याय इव्हेंटाक आपलो हांसत खेळत दर एकाचो फोटो काडटात. रजत बाब तांकां परत भेटोवपाक सोदता. हांव मागतां परत एकदां राजय पवार सर हांचे कडेन तांणी फोटोग्राफर आमचे कोसंबे बाब हांकां परत भेटोवची. सुखदेव कोसंबे बाब, चडांत चड देव बरें करूं. ताज्या फुडल्या सुवातेर व्हिडिओग्राफी करपी रजत बाबाचे इश्ट आनी ही कार्यावळ सुरळीत फुडें व्हरपा खातीर रजत बाबाक मदत करपी आमच्या सगळ्यांचे अपुरबायेचे पलाश बाब अग्नी हांचे कडेन मागता तांणी फुडें येवन आपली पुस्तकाची प्रत स्विकारची. जवळ जवळ म्हयनाभर रजत बाबाची फुल्ल टीम हांगा रजत बाबा खातीर वावुरताली. कोंकणीच्या मळावेले सगळे युवा भुरगे येदोळ दिनेश बाबान म्हणले तशें तांणी दीस रात एक करून हो सुंदर असो कार्यावळ आज आमकां हांगा दिल्ली आसा. त्या सगळ्याच्या वतीन प्रातिनिधीक स्वरुपांत बाब किशन बिसे हांचे कडेन हांव मागतां तांणी फुडें येवन आपली पुस्तकाची प्रत स्विकारची. ह्या खिणाक हांव मागतां रजत बाबा कडेन तांणी उलोवपाक करचें. 9 ऑगस्ट 1998 ह्या दिसा बाणावलेच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांत रजत बाबाचो जल्म जालो. आमचो अपुरबायेचो रजत अशोक हेगडे, मा सौ कल्पना अशोक हेगडे आनी पप्पा श्री अशोक बोरकार अशोक बाब हेगडे, 2 भयणी शुभ्रा श्री शिरवयकार आनी रिया दत्तराज थळी. चुकून चश्मा हाडपाक विसरलो ताका लागून मातशी गफलत जाता. मनमेळावू अपुरबायेचो मायेस्त गोड उलोवपी हुशार आनी परत एकदां कोणेय जाच्यान मोगान पडचो असो आमचो देखणो रजत. उंचायेन वाडटा वाडटा शिक्षणाच्या मळारय तो वाडत रावला आनी ताणें MA, BEd, UG, NET आनी JTET ह्यो परीक्षा दिल्ल्यो आसात. चौगुले महाविद्यालयांत पदवी परीक्षेत कोंकणी विभागांत तो पयलो आयला. MA कोंकणी परीक्षेत पयलो आयिल्ल्यान भांगरा पदक ताका फावो जाला. बेस्ट रीडर आनी बेस्ट ऑलरावंड स्टुडंट अवॉर्ड मडगांवच्या काव्य मैफलीन तशेंच साबार कडेन तांणी कविता सादर केल्ल्यो आसात. हांव मागतां रजत बाबा कडेन तांणी आपल्या भुरग्याचेर म्हणजे आपल्या पुस्तकाचेर उलोवन आमकां ताजे बद्दल ताज्या मनांतले जे उमाळे आसात ते आमकां सांगचे. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. मदीं उलोवपाची तशी संवय ना, कारण सदांच सूत्रसंचालन करतना हांव सगळ्यान पयलीं उलयतां, म्हणून ह्याय फावट म्हाका विराज बाबाक सांगचें पडलें हांव पयलीं उलयतां म्हणून. एक खिणा हांव विसरलो की हांव थंय बसला म्हणून. पयले सुवातेर हांगा उपस्थित आशिल्ले मानेस्त तशेंच सभाघरांत उपस्थित आशिल्ले म्हजी घरचीं सोयरी दायरी इश्ट मित्र आनी मोगान हांगा उपस्थित राविल्ल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, एक काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर हांव कविता म्हणटा तो प्रकार म्हाका खबरूच नाशिल्लो. आनी एक गजाल म्हाका सांगन दिसता हांगा की 2016 वर्सा पुर्णानंद सरान सांगली ती सारकी खबर की 2016 वर्सा हांवें कविता बरोवपाक सुरवात केल्ली म्हजे फर्स्ट इयराक आसतना. आनी तेन्नाय पयली कविता जेन्ना हांव सादर करतालो तेन्नाय मोठो पावस पडटालो. आनी आयज म्हजें पयलें पुस्तक कवितेचें येता, आयजूय मोठो पावस पडटा. म्हणल्यार पावस आनी म्हजें कितें नातें म्हाका खबर ना, पूण सदांच येता तो म्हजे कितें तरी आसतना. तर एक काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर पोडियमार उलोवपाक सामको भंय दिसतालो, हात कडकडटाले, स्पीच बरोवन हाडटालो. आयज कांय घेवन येवना, 1-2 लायनीच घेवन आयला, फुडले कितें येतलें तें खबर ना.
पूण एक काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर पोडियमार उलोवपाचें धाडस जायनाशिल्लें, हात कडकडटाले, बरोवन घेवन आयलो ते खंय कितें वाचपाचें आनी कितें न वाचपाचें कांय कळनाशिल्लें. पूण त्या वेळाचेर कांय जाणांचो म्हाका आदार मेळ्ळो, जाणी सांगलें तूं मुखार वच, चुकल्यार चुकतलो, एक फावटी लोक आसतले, एक फावटी कितेंय म्हणत, मागीर तुका कळटलें की तुवें खंय सुदारपाक जाय आनी खंय कितें कितें उलोवपाक जाय तें. सो अशेंच तरेन कांय जाण मुखार आयले आनी ते म्हणल्यार म्हजे पेरंट्स, मा पप्पा, म्हजे शिक्षक, सगळे KG to PGचे शिक्षक हांगा आसा, तांचे खातीर मोठ्यान ताळयो मारच्यो म्हणून हांव तुमचे खातीर मागतां. आनी जाणें त्या वेळाचेर म्हाका उर्बा दिली, म्हाका फुडें काडलो, हांगा कोंकणीचे ज्येश्ठ लेखक बशिल्ले आसा, तांचे कडल्यान म्हाका उर्बा मेळ्ळी, वेळाकाराक मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी त्या सगळ्यांचें फळ म्हणल्यार हें पुस्तक अशें म्हाका दिसता. पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयांत 2016 वर्सा जेन्ना फर्स्ट इयराक आशिल्लो, त्या वेळाचेर आमचो विभाग दर वर्सा सृजनोत्सव नांवाचो एक खाशेलो उपक्रम करतालो आनी त्या विभागान वा त्या उपक्रमान फक्त एक कोऑर्डिनेटर म्हणून हांव थंय आशिल्लो. कविता सादर करप बी असो कांयच प्रकार म्हजे तकलेन नाशिल्लो, पूण त्या वेळार एक कोऑर्डिनेटराच्या नांवान एक कविता जावची म्हणून म्हाका डॉक्टर हनुमंत चोपडेकारान सांगलें की सगळ्यांचें जाले उपरांत तूं एक सादर कर. त्या प्रमाणे भुरगे येतले तरी कॉम्पिटिशनाक. एक त्या वेळाचेर कविता म्हणल्यार भंय दिसतालो. हांवें सगळ्यांक फोन मारले, तुजे कडेन कितें कविता आसा जाल्यार म्हाका दी, हांव सादर करतां. पूण स्वताची कविता बरोवपाचें म्हाका धाडस जालें ना. पूण सरान सांगलें तूं बरोवपाचो प्रयत्न कर, कितें जाता तें जावं मागीर. आनी त्या वेळार कविता म्हणल्यार कितें, फक्त रायमींग इतलेंच करून कविता सादर, होच एक विचार आशिल्लो. म्हणल्यार जाता तशें अक्षर जुळोवन रायमींग करपाचो हांवें प्रयत्न केलो आनी ती कविता थंय सादर केली. प्रतिक्रिया तुमकां कळ्ळच आसतली कितें आयली ती, ताचेर हांव चड उलयना. पूण हळू हळू करून इंटर कॉलेज लेवलाचेर हांव मागीर उपरांत कविता सादर करपाक लागलो आनी थंय म्हाका कळ्ळें की बाबा सादरीकरण कशें करचें आनी म्हज्या कवितेन कितें गूण ना जे म्हाका हाडपाक जाय. त्यो सगळ्यो गजाली म्हाका त्या सर्तीच्या निमतान आनी खास करून डॉक्टर हनुमंत चोपडेकारांच्या मार्गदर्शना खाला त्यो गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो. चौगुले कॉलेजींतल्यान शिक्षण जाले उपरांत सरकारी महाविद्यालय केपें हांगा MAचें शिक्षण घेवपाक गेलो आनी थंय म्हाका प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार सर, जे आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे जावन आसा, तांचें मार्गदर्शन लाभलें. ह्या वेळाचेर हांव फक्त म्हज्या अणभव आनी म्हज्या ऑब्जर्वेशन म्हणल्यार निरीक्षणाच्या आदाराचेर म्हजें लेखन करतालो. पूण सराच्या मार्गदर्शना खाला म्हाका कवितेन कशे तरेन नवे प्रयोग करचे आनी ताचो प्रवाह कसो तरेन हांवें मुखार व्हरचो, ह्यो गजाली म्हाका शिकपाक मेळ्ळ्यो. देखून तुमी जेन्ना हें पुस्तक वाचतले तुमकां कळटलें की सुरवातेक ज्यो कविता आसा त्यो खूब व्हडल्यो आसा, त्यो म्हज्या सुरवातेच्या काळान बरयल्ल्यो आनी उपरांत जशी जशी तुमी फुडें वाचत वतली कविता सुद्दां ल्हान 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 जायत वतली आनी त्यो ल्हान कविता सुद्दां एक असो विशय तुमचे तकलेन हाडटली जो तुमकां दिसत की हो खूब व्हडलो आसा. तो उपरांतच्या काळ म्हणून हांवें कवितेची मांडणीच तशी केल्या, तो काळ तुमच्या मुखार मांडपा खातीर. ह्या मजगती महाविद्यालयाचें शिक्षण घेतनाच गोमंत विद्यानिकेतनाची जी काव्य मैफील जाता हाजे बद्दल म्हाका म्हायती मेळ्ळी. दर तिसऱ्या शेनवाराक ही खाशेली कार्यावळ जाता आनी थंय वचून हांवें म्हज्यो कविता सादर केल्यो. सातत्यान 3 ते 4 वर्सां थंय वचून हांवें म्हज्यो कविता सादर केल्यो आनी थंय म्हाका खुबश्या लोकांचो फीडबॅक मेळ्ळो, तांचे म्हज्या कवितांचेर प्रतिक्रिया मेळ्ळी आनी तांचें मार्गदर्शनूय मेळ्ळें. तो हिंदी, मराठी, इंग्लीश, कोंकणी अशे वेगवेगळ्या कवितांचें सादरीकरण जातालें. त्या निमतान त्यो गजाली म्हाका शिकपाक मेळ्ळ्यो. विराज बाबूय तातूंत भितर एक आसा जे म्हजे कविता वाचून सदांच म्हजे कवितेचेर एक तर म्हाका प्रत्यक्ष सांगताले नाल्यार एटलिस्ट मेसेज तरी करून दवरताले की आयज कविता बरी जाली, आयज बरी जावूं ना, मातशें तूं हातून हे चेंजीस कर. विराज बाबाचे हातूंत भितर खूब मोठें हात आसा अशें हांव म्हणपाक सोदतां. इश्टानो, आयज सगळ्यांच्या सांगातान, तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान म्हजो हो पयलो कविता संग्रह तुमच्या मुखार दवरतना म्हाका खूब खोस जाता. ह्या वेळाचेर म्हाका सगळ्यान पयलीं उपकार मानपाक जाय ते म्हजी माँ आनी म्हजो पप्पा. म्हजी माँ म्हज्या साहित्याची सगळ्यान पयली वाचक. म्हजें पयलें रिडींग म्हजी माँ करता, मागीरूच तें हांव बाकीच्यांक म्हज्या वाचपाक दिता. ती म्हाका सांगता आनी ती म्हज्या अक्षरान बरयल्ली कविता तीच वाचता, बाकीच्यांक हांव टायप करून धाडटा कारण अक्षर वाचपा सारकेलें नासता. सो ती तें वाचता, हँड रिटन हांवें बरयलें आनी ताजेर ती म्हाका सांगता तूं हे शब्द काड, वो दुसरो घाल, वा तुजी कविता बरी जाल्या वा जावं ना. ताजे वयल्यान म्हाका कळटा की बाबा हांवें कितें कितें बदल तातूंत करपाक जाय ते. म्हजो पप्पा हांगा आसा, पप्पानूय म्हाका सदांच
जाय ती पुस्तकां जी म्हाका संदर्भाक लागता ती सदांच पप्पान हाडून दिल्या, म्हणून तांचे सगळ्यांचे हांव उपकार मानता, सगळ्या लागीं मागता तांचे खातीर मोठ्यान ताळयो जावच्यो. म्हज्यो भयणी हांगा आसा, शुभ्रा शिरवयकर आनी रिया थळी, हांचेंय म्हाका वेळा काळार मार्गदर्शन मेळ्ळां, म्हणल्यार म्हजे कविता वाचून वा म्हजें लेखन वाचून, आनीक मार्गदर्शनूय मेळ्ळां, आनीक म्हज्या पयलीं स्टेटस घालचे पयलीं ती आपूण घालून मेकळी जाता. सो तोय एक भाग आसा, म्हज्या चड पब्लिसिटी ती म्हजी करता. सो तांचेय बी हांव खूब उपकार मानता. तशेंच म्हजे भावोजी हांगा आसा, श्रेय शिरवयकर आनी दत्तराज थळी, तशेंच तांची घरचीं हांगा उपस्थित आसा, तांचेय उपकार मानता, कारण तांणी सगळ्यांनी म्हज्यो लेखन वाचून म्हाका सदांच फोन करून वा सांगून खंय मेळ्ळे जाल्यार फिडबॅक्स दिल्यात, जे म्हाका ह्या पुस्तका खातीर खूब मार्गदर्शन अशें थारले. तशेंच म्हजे शिक्षक जे म्हजे पयलीं प्रेरणास्थान, म्हणल्यार फक्त जाणें म्हाका शिकयलां अशें न्ही, पूण जे लोकांनी म्हाका वेळा काळार गायड केलां, म्हजे KG to PG मेरेनचे शिक्षक सदांच कोंकणी, जावं ती विद्याभवन कोंकणी शाळा आसूं, भाटीकार मॉडेल हायस्कूल आसूं, मागीर उच्च माध्यमीक विद्यालय आसूं, पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय आसूं, वा सरकारी महाविद्यालय केपें आसूं, वा GVMs डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन आसूं, ह्या ज्या विद्यालयांनी महाविद्यालयांनी हांव शिकलां त्या वेळाचेर सदांच म्हाका वेगळे वेगळे तरेन, जावं ते उलोवपाचे बाबतीन आसूं, जावं ते बरोवपाचे बाबतीन आसूं, सदांच म्हाका वेळा काळार मार्गदर्शन तांचें फावो जालां. त्या भायर ह्यो जाल्यो तर शिक्षणीक संस्था, त्या भायर कोंकणी भाशा मंडळ, भांगराळे गोंय अस्मिताय, ज्या संस्थे कडल्यान म्हाका नाटक म्हणल्यार कितें तें कळ्ळें. नाटकान हांवें प्रवेश केलो, खुबशीं नाटकांनी हांवें अभिनय केले तांच्या सांगातान, आनी हे सगळे म्हजे इश्ट हांगा जे बसल्या ते भांगराळे गोंयचे नाटकांतले बऱ्यापैकी कलाकार आसा. तांच्या सांगातान म्हाका नाटकाचे जेन्ना आमी येसायो करताले, प्रॅक्टीस करताले, त्या वेळाचेरूय म्हाका खुबशे विशय सुचताले जे हांवें ह्या कविता संग्रहान मांडल्या. सो तांचोय बी म्हाका खूब आदार मेळ्ळा. काव्य मैफिलीचो हांवें पयलीं उल्लेख केला, तांचे सगळे वांगडी कांय जाण पावल्या, कांय जाण पावना, पूण तांच्यांनी आपल्यो विशीस मुद्दम म्हाका कळयल्या फोन करून, जावं त्यो मॅसेजीच्या रुपान, तांचोय हांव ह्या वेळार उपकार मानता. संजना पब्लिकेशन्स आनी दिनेश बाब मणेरकार, म्हाका दिसता फाटले 1 वर्स हांवें दिनेश बाबाक फोन करून बेजार हाडला, कारण फाटल्या मे म्हयन्यान हांव ह्या पुस्तकाक सुरवात केल्ली, पुस्तक काडपाचे प्रक्रियेक. त्या वेळाचेर दिनेश बाबा कडेन सदांच संपर्क करून कितें चेंजीस जाय नाका सगळे ते तांचे कडेन संवाद जातालो, पूण सदांच केन्नाय हांव फोन करूं, रातचो सुद्दां करूं, दिनेश बाबान सदांच म्हजो फोन घेवन म्हजे कडेन मेकळेपणान सांगलां की तुज्यो कविता अश्यो अश्यो आसा, ह्यो चेंजीस केल्या बऱ्योचश्यो आपल्याक दिसता, तूं पळय विचार करून हाजेर. सो हांवें त्यो परत वाचच्यो आनी मागीर तातूंत भितर जे म्हत्वाचे बदल आसा ते घडोवचे. दिनेश बाबाकूय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे इश्ट आसा हांगा, खूब जाण फुडें स्टेजी कडेन बसल्यात, खूब जाण फाटीं बसल्यात, वेगळ्या वेगळ्या भागांनी स्प्रेड जाल्ले आसा अशें हांव म्हणटा, पूण सगळ्यांची नांवां घेना, पूण 1-2 नांवां हांव मुजरत हांगा घेतलो, कारण ह्या दोगांच्या सांगातान हांवें म्हज्या महाविद्यालयांतल्यो ज्यो कविता सर्ती आसा त्यो सगळ्यो ह्या मित्रांच्या सांगातान केल्या. म्हजे इश्ट हांगा आसा संपत रायकर आनी बाब सुभाष भंडारी. त्या वेळाचेर गाडी बिडी आमकां चलोवपाक कळनाशिल्ले, सर्ती पेडण्यां, काणकोण, खूब वेगळ्या वेगळ्या भागांनी जाताल्यो. त्या वेळाचेर ते दोगांय म्हाका स्कुटरीन आमी बरोबर वताले, हांव सादरीकरणां वतालो, ते फक्त आयकुपाक वताले. एटलीस्ट 2 ताळयो तरी म्हाका अपेक्षीत आसताल्यो सर्तीच्या निमतान. सो तांचेय बी हांव खूब उपकार मानता. ह्या पुस्तकाक जाणें सुंदर अशें कवर काडलां म्हजो इश्ट कलानंद बाब बांबोळकर, नाटकांनी काम केलां, तांचेय फीडबॅक सदांच म्हाका मेळटा, पूण एक सुंदर अशें कवर पेज ताणें डिझायन केला, ताजेय बी हांव उपकार मानता. तांकांय बी जोरान ताळयो मारच्यो म्हणून मागता तुमचे कडेन. आनी निमाणें जांकां हें पुस्तक हांवें अर्पण केलां ते म्हणल्यार म्हजो आजो प्रभाकर बाबुराय हेगडे आनी नारायण भाऊ मावजो. म्हाका दिसता समज हे व्यक्ती आयज हांगा उपस्थित आशिल्ले जाल्यार जितली खोस आयज म्हाका हें पुस्तक उजवाडपाची आसा तितले ताज्या परस चड खोस तांकां आयज जाता आशिल्ली. तांचे म्हज्या जिवितांत खूब मोठें स्थान आसा, म्हजो आजो आसत वा नारायण भाऊ मावजो आसत, कारण ज्या वेळाचेर म्हाका मार्गदर्शन जाय त्या वेळाचेर तांणी आपल्या उतरांतल्या माध्यमांतल्यान म्हाका सदांच मुखार काडला. तूं वच फुडें, कांय जावचें ना, चडान चड एक चुकतलो बट फुडें कितें कितें शिकतलो. त्या निमतान म्हाका दिसता हें पुस्तक आयज तुमच्या सगळ्यांच्या भेटेक येता, तांच्या आशिर्वादान हें पुस्तक तुमच्या मुखार आयज हांव दवरता. तुमी मुजरत हें पुस्तक वाचचें आनी प्रतिक्रिया बऱ्यो आसूं वा वायट आसूं मुजरत म्हाका कळोवच्यो. इतलें सांगून तुमी मुजरत हांगा उपस्थित रावले, सगळ्यांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं रजत बाब.
तुजे खातीर हांव इतलेंच म्हणन, प्रत्येक शब्दाने तुज्या मैफलीचे गीत व्हावे, सूर तुझ्या मैफलीचे दूर दूर व्हावे, तुझं पुढे ठेंगणे व्हावे त्या उंच अंबराने, साथ तुझी द्यावी यशाच्या प्रत्येक शिखराने, बागडावे तू नभी उंच उडावे तू, बनून मोती सुंदर असा शिंपल्यात पडावे तू, शिंपल्यात पडावे तू, तू सुंदर असाच आणिकय सुंदर जावचो. आणि रजताच्या उलोवपांतल्यान एक गजाल हांवें म्हजे खातीर घेतली. रजतान म्हळें आपलें हँडरायटींग बरें नाशिल्ल्यान आपूण आपल्या आई कडच्यान पयलें वाचून घेतालो. हाज्या फुडें सूत्रसंचालन करतना म्हाकाय म्हज्या आईक दाखोवचें पडटलें, नाजाल्यार चुकून अशोक बाबाक मागीर बोरकार लावप जातलें. आमच्या मदीं उपस्थित आसात मुखेल सोयरे भोवमानादीक डॉक्टर राजय पवार सर, एक कवी, नाटककार, कलाकार, ललित निबंधकार, संशोधक आणि प्राचार्य ऑफ कॉलेज ऑफ थिएटर अँड आर्ट्स. तांची साबार नाटकां, निबंध आणि अनुवादीत साहित्य प्रकाशीत जाल्लें आसा. राज्य पातळीवेले साबार पुरस्कार तांकां फावो जाल्ले आसात. साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, विनोदी साहित्य पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार वगैरे वगैरे वगैरे. राष्ट्रीय पातळीवेले युवा साहित्य पुरस्कार आणि कोंकणी काव्य पुरस्कार तांकां फावो जाल्ले आसा. मागतां प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार सर हांचे कडेन तांणी आपल्या गोड आणि विनोदी तशेंच अभ्यासपूर्ण उलोवपान आमकां मंत्रमुग्ध करचें. डॉक्टर राजय पवार सर. ह्या काळजांतलीं कवनां पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याचे आयचे अध्यक्ष भोवमानेस्त माधवबाब बोरकार, म्हजे इश्ट डॉक्टर पुर्णानंद बाब च्यारी प्रकाशक आनी म्हजे इश्ट दिनेश बाब मणेरकार, आतांच जाचें उलोवप तुमी आयकलां, म्हणजे सूत्रसंचालन आयकलां ते विराज, आनी ह्या सगळ्यां भितर उठून दिसपी अशें, कारण खूब बरे पद्दतीन ताणें ताका पोर्ट्रे केला. म्हाका दिसता रोखडेच तुका तूं राव तयारेन. ते उत्सव मुर्ती आनी म्हजे विद्यार्थी रजत हेगडे, तूं म्हजी वळख करून दिता आसतना म्हाका बेश्टो भंय पडलो, म्हणजे वखलो विसरलो म्हणटकीर म्हजें म्हणलें कितें कितें सांगत आनी चुकून मॅच जायत हो भंय आशिल्लो. अशोक बोरकार येवपा फाटलें म्हाका दिसता एक अशें कारण आसतलें की माधवबाब बोरकार हे आयच्या कार्यावळीचे म्हत्वाचे अध्यक्ष आनीक अशोक हेगडे हे ह्या सबंद कार्यावळींतले तशे म्हत्वाचे अध्यक्ष म्हणटकीर म्हाका दिसता ते बोरकार आनी हेगडे हे त्या जाग्याचेर अदला बदल जाला आसूं येता. सगळ्यान पयलीं रजताक ह्या पयल्या वयल्या ताज्या कविता संग्रहा खातीर मना काळजांतल्यान परबी ताजी कविता तशी म्हाका अनवळखी न्ही, कारण शिकता आसतना जायते फावटी रजत कवितेच्या संदर्भांतल्यान डिस्कशन करपाक येतालो. रजताक 2 वर्सां हांवें शिकयलां, पूण त्या 2 वर्साच्या काळान रजताचे खुबशे गुण, बरे गुण ऑफकोर्स नदरे मुखार आयल्यात, आनी तातूंतलो एक म्हणजे खूब टिचरांक, शिक्षकांक, सगळ्यांक रेस्पेदान वागोवपी आनीक आपल्या संगड्यां बरोबर तांकांय तितलोच मान दिवपी अशे तरेचो एक गुणी विद्यार्थी म्हणून ताजी चड वळख आसा. शिकपा भितर तर आसाच, खरें म्हणजे एक्चुली रजताची आनी ताज्या मम्मीचीच बॅट पयले खेपेक जाली. म्हणजे नॉर्मली भुरगो येता आनी मागीर केन्ना तरी पेरंटाक आपोवचें पडटा. हांगा म्हणजे कॉलेजीन बी शिकता आसतना हांगा रजत आनीक ताजी आवय दोगांय म्हज्या कॅबिनान आयिल्ली म्हाका अजुनूय याद जातात. आनीक ताज्या आवयन म्हाका एक पयलो प्रस्न केल्लो. त्याच वेळार गोंय विद्यापिठांतल्यो 2-3 वॅकन्सी डिक्लेअर जाल्ल्यो आनी तिणें म्हाका विचारिल्लें, सर तुमी हांगा आसतले न्ही, जाल्यार ताजें एडमिशन करता. आनी हांवें हय म्हणलें. म्हणटकीर म्हाका मुखार मागीर ताका लागून एप्लाय करपाक मेळ्ळें ना. ऑफकोर्स ताका लागून एप्लाय करून नासतना रावना हांव, म्हाका केप्यांच रावपाचो आशिल्लो. तर
अशा कुटुंबीक वातावरणांत वाडिल्लो हो भुरगो आनी ताजी पयली वाचक ही ताजी आवय आसा हिवूय तशें पळोवपाक गेल्यार आयच्या काळार विचार करपाची गजाल. हांव म्हज्या खुबश्या विद्यार्थ्यांक विचारतां की तुमचे भितरले कितले जाण घरा कडेन संवाद करतात, तुमचे भितरले कितले जाण घरा कडेन वांगडा बसून जेवतात. घडये आसतली खुबशीं कुटुंबां पूण कांय नव्या प्रभावान मागीर तातूंत गॅजेट्सूय आयलीं सगळीं. ह्या प्रभावान आमी मनीस जे एकठांय आसपाक जाय आशिल्ले ते कुशीक वतात, पयस वताना दिश्टी पडटात. म्हाका आमगेर केन्ना केन्ना ल्हान भुरगीं जेन्ना 10-12 जाण एकठांय येतात त्या वेळाचेर वातावरण पळयतकीर हांव तो फोटोय तसो काडून दवरला. म्हणजे 10 भुरगीं बसल्यात एकठांय आनी 10 जाण वेगळीं बसल्यात म्हणजे तेकून बसल्यात पूण 10 जाणांच्या हातान मोबायल आसात, कोण कोणा कडेन उलयनात. आनी म्हाका याद जाता मागीर आमच्या भुरगेपणान आमी कशे मिक्स जाताले. आनी ह्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता आमची सर्जनशीलताय फुलताली चड. ह्या हातूंतल्यान आमकां आनी ताका लागून आमकां कळटालें आमकां बेबका म्हणल्यार कितें, आमकां चिड्डो म्हणल्यार कितें, वा आमकां म्हस, रेडूक, पाडो, बैल, गोरू हांचे भितरले फरक कोणें शिकोवचें पडलें ना. आज आयचे भुरग्याक विचारलें रेडो पळयलो काय म्हणल्यार दोळे अशे करतात. म्हणजे कांय भुरग्यांक रेडो म्हणल्यार कितें तें खबर ना, म्हस म्हणल्यार खबर ना. नॉर्मल एक गाय इतलें एक उतर खबर आसता, म्हणजे बैलाकय गाय म्हणटात अशे तरेन, काव ह्या नदरेंतल्यान. हें जें एक वातावरण आसा बदलता आनी ते गॅजेट्साच्या संदर्भांतल्यान ताजी एक कविता आसा भितर सुरवातेकच जाचेर खूब सुंदर पद्दतीन आयच्या पुस्तकाचेर म्हणजे तातूंत जाल्ले प्रयोग, तातूंत केल्ली मांडावळ, तातूंतलो आशय आनी कविता संग्रहाचो एक पूर्ण विचार ह्या नदरेंतल्यान अशें म्हणजे चारय आंगांनी अभ्यास करून पूर्णानंद दिवपी आमचो पूर्णानंद च्यारी खूब सुंदर पद्दतीन ताणें ह्या गजालीचें भाश्य केलां. आनी तातूंत ताणें सांगलां की मनीस कसो पयस गेला तातूंतले ताजे पयले जे कडवे जे आसा ते ह्या गॅजेट्सांचेर वा इंटरनेटाचेर उलयता. आनी म्हाका हें एक्सप्लेन करता आसतना म्हाका वैभव जोशीची एक कविता याद जाली. खूब सुंदर कविता आसा, म्हाका दिसता वायरलूय जाल्या हाजेर यूट्यूबाचेर, की जातूंत तो म्हणटा की बरं झालं कुसुमाग्रज तुमच्या वेळी इंटरनेट नव्हतं, नाहीतर तुम्ही तुमची कणा ही कविता पोस्ट केली असती आणि मागीर ताजेर खचाखच सकयल सुंदर कविता, बेस्ट कविता, आंगटो बिंगटो कविता वाचनासतना कितलेशेच कमेंट येतले आशिल्ले. आनीक आपूण चिंत्ता की कुसुमाग्रज तुमी त्या वेळाचेर कितें चिंत्ता आसतले, की जाका कोणोच खबर ना आनीक तो त्या कवितेचेर कितें तरी उलयता आनी भाश्य करता. अशी खूब सुंदर एक लांब कविता आसा, बरी व्हडली कविता ही वैभव जोशीची, म्हणजे जो हालींचो एक युवकां खातीरचो आयकुपा सारको एक कवी आसा. म्हणजे कांय खुबशे अशे कवी आसा जे आतां ह्या हांव म्हणना की गॅजेट्स वापरची न्ही वा इंटरनेट वापरची न्ही वा मोबायल वापरचे न्ही, पण तातूंतल्यान हांवें कितें घेवचें आनी कितल्या प्रमाणान घेवचें हेंवूय आसा. ह्या हाका लागून थोडोसो कॉपी करपाचो, नक्कल करपाचोय भाग वाडलो ना अशें न्ही. हांव शिकता आसतना म्हाका दिसता घडये MA आसतना घडये तो आयला असत संग्रह, म्हाका वर्स याद ना, चंद्रशेखर गोखलेचो पयलोच तसो फामाद जाल्लो चारोळ्यांचो संग्रह मी माझा. उपरांत मागीर खूब आयले, पूण तो मी माझा जेन्ना हांवें वाचलो, हांव खूब फाटी वाचला, म्हज्या संग्रहाक आसा तो, त्या चारोळ्यांनी म्हाका खूब तातूंतले चारोळे आसात म्हणजे अश्यो तोंडपाट आसात. तातूंतली एक चारोळी आसा, देवळात गेल्यावर माणसं बाजारात गेल्यासारखी वागतात, 4 आणे 8 आणे टाकून काही ना काही मागतात. हें जें बाजारीकरण जालां, हें जें वेवसायीकरण जालां भक्तीचें, सुदैवान आमचे कडेन गोंयान अजून मेरेन तसो प्रसाद विकनात, पूण महाराष्ट्रान हें खूब पयलींच्यान आमकां पळोवपाक मेळटा जायते कडेन. म्हणजे तुमकां देवाचो आशिर्वाद प्रसाद जो आसा तो विकतो घेवचो पडटा, ताजो कावंटर वेगळो आसता कांय कडेन. हो एक भाग जालोच, पूण आमी मनीस इतलो स्वार्थी आसा की आपूण ते पयशे दिवन देवा कडल्यानूय विकतें घेवपाचो. हें म्हाका खूब अपील जाली ही कविता, आनी इतली अपील जाली की म्हाकाय देवळाचेर कितें तरी बरोवचेंशें दिसलें. पूण हांव रावलो खूब दीस आनीक म्हाका चारोळीच बरोवपाची आशिल्ली, आमच्या हांगा देवळांनी कितें जाता काय. आनी म्हजे तकलेन आयलें की आमचे कडेन हांगा लायन जेन्ना आसता देवळान केन्नाय त्या वेळाचेर सायडीन राव सरपंच येता, सायडीन राव आमदार येता, मंत्री येता. हो भाग म्हाका तकलेन आयलो आनी हांवें बरयलें की दर एका देवळाचो दरवंज इतलो मोटवो जावचो, केदोय व्हडलो गिरेस्त थंय बावगूनच भितर येवचो. आतां
ह्या चारोळेची ही स्वतंत्र म्हजी कविता, पूण हाजें पूर्ण श्रेय हांव चंद्रशेखर गोखलेच्या त्या चारोळेक दिता. ती हांवें वाचून नाशिल्ली जाल्यार ही हांव बरोवचोच नाशिल्लो हें म्हाका खबर आसा. सो प्रभाव करून घेवप तो खंयच्या आंगान करून घेवप आनी कॉपी कशी टाळप, ताजे खातीर रावप, ताजे खातीर वाचप, पचोवप, हें हांव शिक्षक म्हणून शिकयता आसतना भुरग्यांक सांगता. आनी म्हाका हाज्यो कविता वाचता आसतना खंयच कोणाची तरी कितें तरी कॉपी करून भितर आयलें अशे तरेचो भाग दिसलो ना. ही बरी गजाल रजताच्या बाबतींत. हांव मागता रजता कडेन की ताणें आपल्या वाचनाच्यो कक्षा थोड्योश्यो वाडोवच्यो हेर भासांतल्यो, खास करून हिंदी, मराठी, इंग्लीश, आमकां ज्यो कोंकणीच्या भायर ज्यो 3 भासो आमकां कळटात तातूंतल्यो ज्यो कविता आसात, म्हणजे जर कविता कवी म्हणून तुका मुखार वचपाचो आसा जाल्यार तें वाचन सामकें गरजेचें आसा. कारण हांव आयजूय बी हांव तितलेच उमेदीन वाचता आनी नव्या गॅजेट्सांचेर ज्यो कविता येतात त्यो हांव आयकतां. म्हणजे खुबशे तुमी वा प्रोग्राम आसात तो हिंदींतलो, कारण आमी हें त्या ल्हानपणानूय बी हांव हें आयकतालो. म्हणजे रेडिओचेर हाजेर आमच्या टीव्हीचेर जेन्ना आमकां रातचो फक्त तेन्ना 2च चॅनल आसताले, ते एक DD नॅशनल आनी एक DD मुंबय दिसता म्हाका, ब्लॅक एंड व्हायट टीव्हीचो. आनी रातचो एक प्रोग्राम आसतालो तातूंत शायरी आनी शेरो शायरी आनी हें आसतालें रातचे 10, 10:30च्या अदमासाक. हांवें घरान आनी कोण आयकनासलें तें, हांवेंच आयकप आनी तें आयकप आनी मागीर न्हीद येवपाक लागली की तें बंद करप. ताका लागून म्हजी शेरो शायरीच्या संदर्भान वा गजलीच्या संदर्भांतल्यान रुची तेन्ना निर्माण जाली ऑटोमॅटिकली. म्हाका दिसता तो प्रोग्राम पळोवूं नाशिल्लो, ताज्या वाटेक वचूं नाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता फुडाराक म्हाका गजल हो तितलो आकर्शीत घडये करचो नाशिल्लो काव्य प्रकार म्हणून. ताज्या उपरांत मागीर म्हाका गजल शिकचीशी दिसली, गजल वाचचीशी दिसली, गजलींतल्यान मांडचें अशें दिसलें. मराठी कितलेशेच गजलकार आसात. हांव एक कित्याक सांगता की आमचे कडेन नवे भुरगे आसात, म्हणजे रजताचे टीम रजत आयिल्ले आसा, ताजे क्लासमेट्सय म्हाका दिसतात, म्हजेच विद्यार्थी आसात खुबशे जाण, की तुमी जेन्ना कसलोय एक्सपेरिमेंट करतात, म्हणजे कवितेचो प्रकार म्हणून जर खेळयता आसत नवो प्रकार, जाल्यार त्या प्रकाराच्यो ज्यो कांय म्हत्वाच्यो गरजेच्यो गजाली आसात त्यो शिकून घेवच्यो. म्हणजे जशे गजलीक आमचे कडेन गजल हो प्रकार कोणेच हाताळूना अशांतलो भाग ना. सुरवातेच्यान आमकां खुबशे जाण दिश्टी पडटात. म्हणजे विष्णू वाघाची हांवें गजलीच्या फॉर्मांतली वाचल्या, आमच्या पुर्णानंद च्यारीची गजलीच्या फॉर्मांतली वाचल्या, आमचे कडेन नागेश बाब करमली च्यो कितल्योश्योच गजली वाचल्यात. नागेश बाबांचो गजलीच्या संदर्भांतलो खूब सुंदर अभ्यास आशिल्लो. म्हाका पुर्णानंदाची ती एक याद आसा, हाय ते म्हज्या दुकानचे आचमन करून गेले, किंवा विष्णू वाघाची एक सुंदर गजल विष्णू वाघ त्या वेळाचेर सादरय करतालो ती, की घसघशांनी पावस रडटा सत्री उगडना, म्हज्या वांगडा भिजले म्हण कांय बिगडना. सो फुडले शेर म्हाका तितलेशे याद नात, पूण हो ताजो पयलो मतला शेर आशिल्लो. आनी तातूंतल्यान म्हाकाय दिसलें की गजल हो प्रकार हाताळचो. हांव शिकता आसतना विद्यार्थी दशेन म्हणजे पयल्या कविता संग्रहा भितर हांवें गजल सदृश्य अश्यो 3 रचना भितर घेतल्यात आनी खुबश्या जाणांनी म्हाका त्योच आवडल्यो बी म्हणून सांगल्यात. ताजे उपरांत मागीर ताचेर हांवें अभ्यास करपाक सुरवात केली. ही अभ्यासू वृत्ती रजता कडेन आसा, ती ताणें तशीच मुखार व्हरची, केळोवची. आनी कवितेक तूं अशा लेवलाचेर पावचो कविता बरोवपाक की कवितेन येवन तुजे कडेन प्रार्थना करची की म्हाका तुजे कडल्यान बरोवन घे म्हणून. तुवें कवितेक आपोवच्या परस कवितेन तुका वेचून काडचो अशें म्हाका दिसता. आनी अशाच आशयाची 1-2 शेर हांव हांगा सांगता आनी हांव थांबतां. ते म्हणल्यार या अंगणात माझ्या चाफा गुलाब येतो, या अंगणात माझ्या चाफा गुलाब येतो, मी पेरले कधी जे त्याचाच जाब येतो, मी पेरले कधी जे त्याचाच जाब येतो. येतात शब्द काही चुरगाळल्याप्रमाणे, येतात शब्द काही चुरगाळल्याप्रमाणे, घेताच नाव माझे त्यांना रुबाब येतो, घेताच नाव माझे त्यांना रुबाब येतो. अशे तरेन कवितेन येवन तुजे कडेन मागणी करची, म्हाका बरोवन घे रजत, ह्याच इच्छेन हांव हांगा थांबतां. आनीक म्हाका ह्या कार्यावळीक आमंत्रण दिलें ताका लागून संजना पब्लिकेशन आनी खास तुका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. डॉक्टर राजय पवार सर. रजत बाब ह्या दिसाक परत परत सांगतालो की आपली ही कविता बरोवपाक, पुस्तक काडपाक, आपल्याचेर संस्कार जावपाक डॉक्टर राजय पवाराचो पूर्ण हातभार आसा. आनीक अशें म्हणटात की ना घुमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए, जीवन के उद्धार के लिए केवल और केवल गुरु का
आशीर्वाद चाहिए. म्हाका दिसता सर तुमी हांगा उपस्थित आसात आनी तुमी आपल्या शब्दांतल्यान रजत बाबाक आशीर्वाद दिल्ले आहात जे ताका जिणेक फक्त साहित्यीक मळाचेर न्ही तर सगळ्या मळाचेर फुडें वचपाक ताका मदत करतले. कार्यक्रमाक फुडें व्हरचे पयलें सरान चंद्रशेखर गोखलेची याद केली म्हणून हांवूय ताजो खूब फॅन आनी हांवें खुबश्यो कविता पाठ केल्ल्यो. तातूंतली एक चारोळी म्हणून दाखयतां. चंद्रशेखर गोखले म्हणटा, माझ्या मनाचा माझ्या मेंदूसी 36चा आकडा आहे. माझ्या मनाचा माझ्या मेंदूसी 36चा आकडा आहे. माझे मन तसे सरळ आहे, या मेंदूचाच रस्ता वाकडा आहे. आतां हांव परत परत रजताक मातसो हात दाखोवन विचारतां कन्फर्म करपाक. आतां हें आसा न्ही म्हूण रजतय म्हणटा गो हेड म्हणून. कार्यक्रमाच्या भाशणाच्या आमी निमण्या खिणा कडेन पाविल्ले आसात. आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमकां अध्यक्ष म्हणून लाभल्यात भोवमानादीक माधव बोरकार सर. आकाशवाणीचेर वेगवेगळ्या पदांचेर वावरून भारतीय प्रसारण सेवा अधिकारी म्हणून ते निवृत्त जाले. साबार कविता संग्रह तांचे उजवाडाक आयिल्ले आसात. रवींद्र टागोराच्या 101 कवितांचो तांणी कोंकणी अणकार केल्लो आसा. यमन ह्या कविता संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा. विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा. रजत बाब स्वताक भाग्यवान समजतात कारण अशा उत्तुंग व्यक्तिमत्वान तांच्या कविता झेल्याक प्रस्तावना बरयला. हांव मागतां सर माधव बाब बोरकार हांचे कडेन ताणें आपले अध्यक्षी भाशणान आमकां मार्गदर्शन करचें. हांगा वेदी वयले सगळे मानेस्त तशेंच कवितेच्या मोगान आनी रजताच्या मोगान हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे लोक इश्ट. रजत म्हणटकर म्हाका हांवें रजत ह्या नांवाचो एक कांच घेतिल्लो. हालींच आनी एका रजताचे पुस्तकाचें प्रकाशन जालां. म्हाका हाणें म्हळें की रजत हेगडो म्हणटा ताजें एक कविता संग्रहाचो मातसो पळय. म्हाका दुसऱ्या रजतसो दिसलो आनी म्हळें पयलीं म्हळें नांव विचार करचो पडटलो. मागीर ताणें एकलें हो रजत हेगडे. हां बरें आसा म्हळें. तो कांच कित्याक घेतलो ती गजाल वेगळी, ती हांगा सांगिना हांव. ताका सगळ्यांत पयलीं हांव परबीं दितां. पयलें पुस्तक येवप हाका एक वेगळें अप्रूप आसता आनी तो अनुभव स्वता हांवें घेतला. कितले एक वेगळो आनंद आसता तातूंत. जशें आपलें पयलें भुरगें जेन्ना जाता आपल्याक एक वेगळी उमेळशीक आसता, एक वेगळो अनुभव आसता. तेन्ना जसो आनंद जाता तशेंच आपलें पयलें पुस्तक येता तेन्नाय तसोच आनंद जाता. खंयचीय कला ती मागीर संगीत जावं, ती मागीर साहित्य जावं, चित्र जावं, ह्या सगळ्या गजाली फाटल्यान एक साधना ही म्हत्वाची. आनी ती साधना जावपाक तुज्या हातांतल्यान घडपाक भोंवतणचें वातावरण तशेंच पोसवण दिवपी आसपाची गरज आसा. ताका लागून हांव तांच्या वडील आनी आवयक हांव परबीं दितां. एक काळ असो आशिल्लो की भुरग्यांनी कलेच्या वटेन वचचें न्ही. चित्रां काडप म्हणजे तो फुकट गेलो, वा तो गावपाक लागलो, वा नाटकांत काम करप म्हणजे फुकट. अशे तरेची एक सामाजीक असो समज आशिल्लो. आज ज्या चित्रकाराची चित्रां 40 कोटी रुपया वता ते वासुदेव गायतोंडे हाका सुरवातीक इतलो बापायन त्रास दिलो, घरच्यांनी इतलो त्रास दिलो. आज म्हाका दिसता की आजचो जो काळ आशिल्लो जाल्यार तो हाज्या परस खूब फुडें पावतलो आशिल्लो काय, वा घडये ताका अशे तरेचे आडखळी येयले म्हणून तो नेटान फुडें पावलो. त्या नदरेन पळयत जाल्यार लक्ष्मण पै एक भाग्यवान म्हणूं जाय. ताका खुबशे अशें
बरें वातावरण मेळ्ळें. एक तर मामानूच ताका शिकयलो, सुरवातीचे धडे ताणें दिले आनी बापायन सांगलें तूं आर्ट करता जाल्यार चित्रां करता कर. पूण ही अशे तरेची एक वृत्ती आमच्या समाजा भितर ना. आमचो समाज हो पयशांनी सगळें जोगता. अमकें करीत जाल्यार कितें मेळटलें हो पयलो प्रश्न आसता. तूं तांकां समज समजलें की समज ह्या हातून लाखांनी रुपया आसत जाल्यार ते म्हणटा तुका वच फुडें. आज तुमकां कितें दिसता सगळें IT कित्याक वता. तुमचो विशय एक एकदां वेगळोच आसा, तुमकां वेगळेंच घेवपाचें आसता, पूण तुमी IT घेता कित्याक तातूंत खूब पयशे आसा. आर्ट्साक वचप म्हळ्यार तो सामको कमी, म्हणजे ताजो IQ कमी अशें तांकां थोड्यांक दिसता. हें जें पयशांनी तोलप जें आसा हें समाजाच्या आरोग्याच्या दृश्टीन बरें न्हय, भुरग्याच्या मानसीकच्या दृश्टीनूय तें बरें न्हय. आज रजत ज्या उमेदीन हे कविता हे करता, बरयता आनी प्रकाशकूय ताका दिनेश मणेरकरा सारको मेळटा, हें ताच्या एका दृश्टीन तें कवितेचें भाग्य. म्हाका याद आसा की सुरवातीच्या काळांत म्हणजे आमी जेन्ना बरोवंक लागले, आमची पिळगी म्हणजे सादारण 66, 67, 68 तेन्ना पणजेंत कोंकणी भाशा मंडळ एक काव्य उत्सव म्हूण करताले. आनी त्या काव्य उत्सवांत पयलें, दुसरें, तिसरें अशा तरेची बक्षिसां आसतालीं. रमेश वेळुस्कार हो कवी त्या काव्य उत्सवांतल्यान फुडें आयला पयलेच फावट. त्याच हातूंत प्रकाश पाडगांवकार आयलो. त्या वेळाचेर एक मंगेश मंत्रवादी म्हणून ताका पयलें बक्षीस मेळिल्लें. ताजें कितें एक पुस्तक हाडलें म्हळ्यार तो केन्नाच दिसलो ना. आज ताच्या लक्षांत इतलेच खातीर ताणें एक पुस्तक बरोवन तो सोंपलो अशें ह्या खातीर आमी ताजी आतां याद काडची पडटा. सांगपाचें म्हळ्यार कितें, खंयचीय कला ही एक साधना, ती घेवन बसची पडटा. बाकी बाब हो कित्याक घडलो, कित्याक तो खरो जाका आमी जातकूच कवी, ताज्यो तो कविता घेवन आयिल्लो, ताका लागून कसलेंय वातावरण आसूं ताका सुद्दां सुरवातीक तो बाकी बाब म्हणटा तो कितें बाकी तो फुकट गेल्लो. हो आमचे सगळे बोरकार कुटुंब ताका फुकट गेल्लो म्हणून समजताले, कित्याक तो कविता बी बरयता. आज तशी परिस्थिती ना. आज वेगवेगळी माध्यमां आसा, त्या भुरग्याक फुडें येवपाक लोक उमेद दिता. आर्ट एंड कल्चराचे टॅलंट सर्च म्हणून एक स्कीम आसा. आतां कितें जालें तें नकळो, पूण तातूंतल्यान खूब कविता येताल्यो. जाका प्रायज मेळना ताजे आवय बापूय RTI घाली की म्हज्या भुरग्याक कित्याक मेळूना काय म्हणून. बरें, तातूंतल्यान जांकां नंबर मेळ्ळे 1, 2, 3 ते खंयच गेल्ले दिसना. बालश्री तातूंत कांय हांकां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मेळिल्ले जे बालश्री ते खंयच दिसना. कित्याक दिसना असो सदांच म्हाका एक प्रश्न पडटा. हें वयलें काय म्हणून खंयचीय कला ही तुका भितर आसची पडटा वा ती साधना करची पडटा. जसो एक गायक ओगीच तो गायक जायना, तो सदांच ताजी रियाज आसता, वरांची वरां तो रियाज करता, तेन्नाच तो कितें गावंक शकता. एक उदाहरण दिता एक वेगळ्या तरेचें. पिकासोन एक बायलेन सांगलें आपल्याक एक चित्र काडून दी, स्केच काडून दी. ताणें सर्र करून एक स्केच केलें आनी तिका दिलें. तुम्हाला पयशे दिवचे पडटले. म्हळ्यार कितले? 20,000 फ्रँक्स म्हणून. ती म्हणाली 20,000 फ्रँक्स तुका 1 मिनीट सुद्दां लागूना काडपाक आनी तुका 20,000 फ्रँक्स. तो म्हणलो 20 वर्सां आपणें साधना केली तेन्ना आपूण अशे तरेचें सहज काडूंक शकता.
जे तुमकां कितें दिसता की कला म्हणटा ती अशी सोंपी काय म्हणून ताचे फाटल्यान कितलो अभ्यास आसता हें जो मेरेन आमकां समजना तो मेरेन समाज साहित्य कला हाच्या फाटल्यान उबो रावचो ना. आमच्या देशांत अजुनूय तें वातावरण ना जें फ्रांसाक अमेरिकेक आसा. ह्या देशांनी कलाकारांक एक वेगळ्या तरेचें एक मान आसा, तांकां एक प्रतिश्ठा आसा. तो मागीर कसोय आसूं पूण ताजे कडेन जर कला जर आसत जाल्यार ते तुका मानतात. आतां कवितेची साधना म्हळ्यार कितें, चित्रकार आसता म्हळ्यार तो सतत रेशा काडीत रावता. रेशा म्हणजे जो रियाज. मग एक हे इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट तो दिसाक कमीत कमी म्हणटा 2 वरां तरी आपल्याक रियाज करूंक जाय. 2 वरां रियाज जर केलो ना जाल्यार दुसऱ्या दिसा आपल्याक कळटा की आपणें रियाज करूं ना म्हणून. आपणें जर 3 दीस रियाज केलो ना जाल्यार जे तज्ञ लोक आसात तांकां समजता अरे हो आवट ऑफ टच हा म्हणून. आनी म्हणटा तो 5 दीस रियाज केलो ना जाल्यार आनी करिनासतना जाल्यार पूण वाजोवपाक गेलो जाल्यार लोकांक समजता हाजें खंय तरी चुकलां. कवीचो रियाज म्हळ्यार कितें, म्हज्या दृश्टीन कवीचो रियाज म्हळ्यार वाचन. सगळे तरेच्यो कविता तुवें वाचच्यो. इतलेंच न्ही, कविताच न्ही, म्हज्या नदरेन बरें संगीत आयकप, बरीं चित्रां पळोवप, नाट्य शिल्प हें पळोवप हो एक कवीच्या रियाजाचो एक भाग. आनी सद्दां म्हज्या दृश्टीन खंयचोय एक कवी घेवन ते कवीचें समग्र वाचप तो कवी आनी तातूंतल्यान तुका खुबशें कितें कितें मेळत रावता. म्हाका अशे कांय कवी मेळ्ळे, तांणी म्हाका म्हळें, हांवें म्हळें तुवें कितें वाचलां? ना वाचूं ना. कित्याक वाचूं ना? हें आपणें जर वाचत जाल्यार त्या कवीचो प्रभाव आपल्याचेर पडटलो. ही एक सामकी जाका आमी चूक हाजे सारकी व्हडली चूक ना. प्रभाव हो पडटाच. केदोय व्हडलो जरी लेखक आसलो, केदोय व्हडलो जरी आर्टिस्ट आसलो, ताजेर हो प्रभाव आसताच. आनी प्रभाव वायट न्हय. प्रभाव आनी अनुकरण हातूंत फरक आसा. सदांच अनुकरण ही पयली स्टेज. तातूंतल्यान मागीर भायर सरून तूं मागीर तुजेर प्रभाव, आनी तो प्रभाव पचोवपाचो आसता. तुमी प्रभाकर कारेकाराचे गाणें आयकलें हांव नकळो. तुजो पयलो गुरू म्हणटा तो सुरेश हळदणकार. आतां सुद्दां जर तें आयकत जाल्यार तुका कळटा की हातूंत हाजे भितर खंय तरी सुरेश हळदणकार आसा. ते मागीर तो CR व्यासा कडेन शिकलो, अभिषेक कडेन शिकलो आनी खूब जाणां कडेन शिकलो. पूण मूळचे जे संस्कार आसा ते खंयच वचना. अशें कवीचे बाबतींत हे मूळचे संस्कार जो कवी तूं वाचता, वाचून तुजेर ताचो प्रभाव पडटा, तो निमाणे पर्यंत उरता. बाकी बाब हो तुमकां खबर आसतलें की तो भारत आंबेचो आपूण शिश्य म्हणटालो. कवितेंत शिश्य आनी गुरू अशें कांय नासता. पूण तो म्हणटालो त्या प्रभावांतल्यान हळू भायर सरलो. आनी मजा म्हणजे अशी की ताजी ही कविता निमाण सुद्दां जर वाचीत न्ही तुका कळटा खंय तरी तुका हो तांबी दिसता. ताजें कारण अशें, बाकी बाबान तांबे फक्त वाचून नाशिल्लो, ताणें तो पचयल्लो. खंयचोय कवी, खंयचोय कलावंत हो दुसरे कडल्यान घेता आनी तें पचयता आनी मागीर तें तुजें जाता. म्हाका खात्री आसा की एक म्हत्वाचो गूण म्हाका रजता भितर दिसलो. कित्याक ताजे कडेन ह्या संग्रहाचे नदरे ह्या निमित्यान बरोच म्हजो संबंद आयलो आनी म्हाका एक खूब बरें दिसलें की तो कितेंय जर सांगीत तो आयकता. म्हणजे कळटा ताका की हें बरोबर आसा. थोडे
तुजे कडेन वाद घालता म्हणजे ते मागीर वितंड वाद जाता. म्हणजे इतलें की एका कवीच्या बाबतींत म्हाका इतलो वायट अनुभव आयलो. निमाणें म्हणजे जाका आमी म्हणजे सहनशक्ती ही जावं लागली आनी निमाणें म्हाका दिसलें की बाबा रे आतां तूं वच म्हणून. म्हणजे आय कांट स्टँड अशी परिस्थिती. म्हजो आवाज मातसो वाडटकर मागीर बायलेन भितरल्यान म्हाका म्हणल्यार आरे तुजे आवाज मातसो वाडटा मातसो हें कर अशें. पूण रजत बाबा भितर एक तरेची नमळें आसा, शिकपाची इच्छा आसा, वाचपाची इच्छा आसा. हाका लागून म्हाका खात्री आसा की हाजो फुडलो जो संग्रह आसा तो खूब वेगळ्या तरेचो जातलो आनी तो जावचो. आनी परत हांव म्हणटा हो काळ हो सिद्धी परस प्रसिद्धीचो अशें जरी आसलें तरी प्रसिद्धी परसूय आमच्या रजतान त्या सिद्धी फाटल्यान लागचो अशें हांव म्हणटा. जशें तुमकां खबर आसता की 16 सोमाराचें व्रत म्हणटा तें मोठें खर आसता, ताका खूब पथां पाळचीं पडटा. कवितेची साधना, खंयच्याय कलेची साधना ही त्या 16 सोमाराच्या व्रता भशेन आसता. ती जर पाळत जाल्यार तुका तें व्रत फळाक येता. तशेंच हें व्रत जें कवितेचें व्रत आज रजतान घेतलां तें तशेंच फळादीक जातलें आनी ताजे हातसून खूब बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कविता, बऱ्यांतलें बरें साहित्य निर्माण जातलें अशी आस्त हांव बाळगितां. ताका हांव परबी दितां आनी देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं माधव बाब. तुमी मंगळाराक आपल्या जिणेचो 70वां वाडदीस मनयलो. विश यू अ व्हेरी हॅपी बिलेटेड बर्थडे सर. सगळ्या लागीं मागता आमी ताळ्यांच्या कडकडाटान तांकां परबी दिवया. आयच्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक हांगा जे मानिस्त हजर आसात त्या मानिस्तांनी आपलो भोवमेळ वेळ रजता खातीर दिल्लो आसा. रजत तांच्या सदांच उपकाराक रावपाक सोदता आनी सगळ्या मानेस्तांक एक यादस्तीक भेटोवपाक सोदता जेणे करून आपली याद सतत तांच्या काळजांत उरची. हांव मागतां ह्या वेळार शुभा शिरोयकार हांचे कडेन तांणी आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानादीक माधव बाब बोरकार हांकां यादस्तीक भेटोवचें. दुसऱ्या सुवातेर हांव मागतां रिया थळी हांचे कडेन तांणी आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार सर हांकां यादस्तीक भेटोवचें. हांव मागतां प्रहास हेगडे हाजे कडेन आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांकां यादस्तीक भेटोवचें. मागतां बाय ईशा शिरोयकार हांचे कडेन आयच्या सुवाळ्याचे प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकार हांकां यादस्तीक भेटोवचें. आनी मागतां आयच्या सुवाळ्याचे सूत्रसंचालक विराज प्रभुदेसाय हांकां यादस्तीक भेटोवपाक बाब राज सरदेसाय हांकां. हें आमच्या रजत बाबान खूब बरें केल्लें आहा. विराज म्हणटकीर ताणें राजाक दवरला आनी हांव प्रभुदेसाय म्हणून ताणें सरदेसाय आपयला. देव बरें करूं बाब रजत. कार्यक्रमाच्या निवळ्या सुवाळ्या कडेन आमी पाविल्ले आसात. थोड्या वेळा भितर उपकाराचें आटोवप जातलें. ताजे पयलें हांव येदोळूच म्हणिल्लें आमचो रजत बाब एक अशें व्यक्तिमत्व आसा ताका पळयतकीर खुबशे जाण मोगाक पडिल्ले आसात आनी पडटात. फक्त चलयोच म्हूण ना, सगळेच ताजे मोगान पडटात. तातूंतलोच एक म्हळ्यार म्हजो इश्ट बाब योगेश प्रभुगांवकर हांगा हजर आसा. ते गोंयचे एक नांवाजिल्ले आर्किटेक्ट आसात आनी फेसबुकाचेर तर ते गाजत असतात कारण तांणी खुबश्या व्यक्तिमत्वांची फक्त फोटो पळोवन पोर्ट्रेट काडिल्ले आसात. जेन्ना योगेश बाबान ताका ह्या सुवाळ्या खातीर आमंत्रण दिल्लें तेन्ना ताका दिसलें की आपणें आमच्या रजत बाबाचें पोर्ट्रेट काडचें अशें योगेश बाबाक दिसलें आनी तांणी एक 2-3 दिसां भितर सुंदर अशें रजत बाबाचें पोर्ट्रेट हांगा काडिल्लें आसा. ते मुद्दाम हांगा हाजीर आसात
हांव तांचे कडेन मागतां तांणी फुडें येवन रजत बाबाक हें पोर्ट्रेट भेट दिवची. सगळ्यां लागीं मागतां ताळ्यांच्या कडकडाटान आमी तांचें स्वागत करया आनी रजत बाबा कडेन मागतां तांणी मानान आपल्या पोर्ट्रेटाचो स्विकार करचो. योगेशाच्यो खुबश्यो ज्यो स्केच आहात, पोर्ट्रेट जो काडटा ताजेर तो म्हाका पयलें कविता बरोवपा लायतालो. हालीं तेंपाक हांवें कविता बरोवप म्हज्यान जायना जाल्यो, कारण योगेशाक जर सांजेक जर स्केच काडपाक जाय तो म्हाका म्हणटालो विराज कविता बरया म्हूण, आनी तितलें फास्ट म्हज्यान जायनाशिल्लें. पूण देवादयेन आमच्या रजत बाबाचेर 4 लायनी बरोवपाक म्हाकाय वेळ मेळ्ळो, कारण ह्या सूत्रसंचालनाच्या कार्यावळी खातीर रजत बाब खूब कॉन्टेक्टाक आयलो आनी म्हाका ताजेर लायनी सुचिल्ल्यो त्यो हांवें हाजेर बरयल्यो. मडगांव जाची कर्मभूंय आनी बाणावली तुजो जल्मगांव, कोंकणी मोगी शिक्षक लेखक रजत तुजें नांव. शांत निरागस गोड स्वभाव, उलोवपान वागपान तुज्या नमळायेचो भाव. पिरायेन उंचायेन वाडटा वाडटा व्हड जायत आसा शिक्षणानय, नांव जोडपाक लागला तूं कथाकथन लेखन सूत्रसंचालन आनी नाटकांनी. लोकां समकार आयला आज तुजी काळजांतलीं कवनां, आर्यादुर्गा दामोदर देवाच्या सासायेन जोडची तुवें सगळ्यांची मनां, जोडची तुवें सगळ्यांची मनां. देव बरें करूं रजत बाब. सुंदर सोबीत अशा ह्या घरगुती प्रकाशन सुवाळ्याच्या निमण्या खिणा कडेन म्हळ्यार उपकार आटोवपा कडेन आमी पावल्यात. पूण ताजे पयलें हांव स्वता रजत बाब आनी ताज्या घरच्यांचे मना काळजांतल्यान उपकार मानतां, कारण ताणें विश्वास दवरून म्हाका ह्या रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलान सूत्रसंचालक म्हणून एंट्री मारपाची संद दिली. रजत बाब आनी घरच्यां खातीर तमन्नाओं से भरी वो आपकी जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हर पल, दामन भी छोटा लगे इतनी खुशियाँ दे आपको ये नया आने वाला कल. आणि म्हजें इतले वेळ पर्यंत बऱ्या भशेन तुमी आयकून घेतलें, म्हणून एक शेर तुमच्या खातीर. वो इत्र की सीसियाँ बेबज इतराती हैं खुद पे, वो इत्र की सीसियाँ बेबज इतराती हैं खुद पे, हम तो अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो ऐसे ही महक जाते हैं, ऐसे ही महक जाते हैं. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी खास करून रजत बाबाक आयच्या ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पणा खातीर मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजी अशींच पुस्तकां येत रावचीं आनी दिसता जाल्यार म्हाकाय कंपेरींग दिवचें अशें हांव परत तुज्या कडेन म्हणटा. हांव इतल्यानच हांगा सोंपतां. हाज्या नंतर आभाराचें प्रदर्शन जातलें. ताज्या पयलें संपली मैफिल जरी शब्द नाही संपले, संपली मैफिल जरी शब्द नाही संपले, ध्यानी मनी असू दे रसिका, येथे सारे ऐकलेले येथे सारे पाहिलेले. सगळ्यांचें आभार प्रदर्शन करपाक हांव मागतां बाय डॉक्टर विणा कंटक हांचे कडेन, जें रजताचें बापोल भयण आसा आनी जें मानसोपचार तज्ञ आसा, ताका मुद्दाम आभार प्रदर्शन करपाक दवरिल्लें आसा, कारण तें आपल्या मिन्स मानसोपचार तज्ञ आशिल्ले कारणान तें अशा पद्दतीन सगळ्यांचें आभार प्रदर्शन करतलें की आमी सगळे हांगा रजताक सगळ्यांक धन्यवाद दिवन आनी एक सांगपाक विसरलां, जें मेन आसा तें सांगलें जाल्यार रजत म्हजे रागार जातलो. सगळ्यां खातीर पुस्तकां भायर दवरिल्लीं आसात, ती रजतान जें मिनिमम कितें मोल दवरिल्लें आसा तें फारीक करून घरा घेवन वचचें, जेणे कारून रजताच्या काळजांतलीं कवनां तुमच्या काळजाच्या कुरकुटान निरंतर उरतलीं. देव बरें करूं. All good things must come to an end, but this is not an end, this is a beginning. जशें एक बी मातयेन रुजून आपलें अस्तित्व सोंपयता, पूण सुरवात जाता नव्या रोंप्याची, नव्या रुखाची. रजताची ही कविता आनी लेखन अशेंच फुलचें फळचें, ताचें रूख जावचो, ताजी फळां फुलां आनी कितलींशींच बियां जावची ही आमची सगळ्यांची सदिच्छा. पूण ह्या रोपट्याक जाचो हातभार लागला त्या सगळ्यांचेर देव बरें करूं म्हणपाची जबाबदारी रजतान म्हजेर सोंपयल्या. आमकां आयच्या ह्या स्टार स्टडीड सुवाळ्याक 3 पिळगेचे कवी लाभल्यात, सो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर आयचे मुखेल सोयरे डॉक्टर राजय पवार हांकां देव बरें करूं. आयचे मानाचे सोयरे आनी रजताच्या पुस्तकाचेर पूर्ण अभ्यास करून
आमकां ताजो पूर्ण रंग दाखोवपी अशे डॉक्टर पूर्णानंद सर हांकां देव बरें करूं. कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानेस माधवभाव बोरकार तुमकां देव बरें करूं. आमकां ह्या कार्यावळी खातीर रवींद्र भवन उपलब्ध करून दिल्ले खातीर रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र बाब तालक, उपाध्यक्ष मनोहरबाब बोरकार तशेंच रवींद्र भवनाचे समेस्त कर्मचारी हांकां दिनवास. आयचे फोटोग्राफर कोसंबे बाब, व्हिडिओग्राफर पलाश अग्नी, च्या आनी खाणाची वेवस्था करपी आनी हांगा आशिल्ले प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांचे सदस्य सगळ्यांक देव बरें करूं. ह्या कार्यावळीचे आपले वक्ल घरा मुद्दम विसरून सुंदर अशें सूत्रसंचालन करपी विराज बाब हांकां खरेंच देवाक दिनवास. ही कार्यावळ आयोजीत करपाक खूब जाणांचो हातभार लायला. थोड्यांची नांवां घेता. संपत रायकार, सुभाष भाणारी, किशन भिसे, केदार सावंत तळावलीकर, अवधूत केरकर, आकाश गांवकर, मानसी केरकार हांकां सगल्यांक दिनवास. आनी ह्या कार्यावळी खातीर मुजरत जे हांगा आयल्या, जाणी आपलो वेळ आनी माया सदांच रजताक दिल्या, त्या सगळ्यांचे रजताचे सगळे आपते इश्ट मित्र परिवार सगळ्यांक मना काळजा सावन देव बरें करूं. आनी तुमी रजताचेर अशीच माया आनी मोग दवरचो आनी तुमचे आशिर्वाद सदांच ताका लाभचे ही देवा कडेन इच्छा. तुकाय देव बरें करूं. डॉक्टर विणाबाय, रजतान एकच गजाल सांगपाक सांगला की ह्या कार्यावळी खातीर ताज्या घरची सगळीं, ताजी माँ पप्पा आनी सगळीं माणकुलीं भुरगीं, भयणी भावोजी ह्या सगळ्यांची ताणें हांगा इनवॉल्वमेंट करून घेतिली. आनी ताजे खास जे दोस्त आहा ते तो ताणें ताजी विनवणी आहा सगळ्यां कडेन, आमची सगळ्यां कडेन, सगळ्या फामिली खातीर, सगळ्या ताज्या मोगाच्या दोस्तां खातीर वचचे पयलीं आमी जोरदार टाळयो मारच्यो. थँक्यू सो मच. ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें आमी जाहीर करतात. तुमकां देव बरी साथ दिवं.